श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः। निर्मथ्योग्रभवार्णमे निजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यग्ज्ञापयितुं करेण विलसन्मन्थानमन्येन च रम्यं दाम ददन्महेशरजदग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवग्नममरासुरसिद्धवन्द्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. आमगेले संस्थानाचे आराध्य देवता श्री व्यास रघुपती नरसिंह देवाले चरण सन्निधानांत वंदन कोण घेवन तशीच आमगेले गुरुपरंपरेचे सर्व गुरुवर्यांगेल सन्निधानांतू वंदन कोरून तशी हांगा विराजमान श्री काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामींगेले दिव्य चरणकमलाक वंदन कोण घेवन आयचे दिवसू हे महाभारत एक पारायणाचे अंग दावन घेवन चलतसले महाभारत चिंतनेचे चतुर्थ दिवसाक आम्ही सर्व हांगा ಒಟ್ಟು मेळला सर. कालच्या दिवसाक आम्ही अत्यंत एक श्रेष्ठ दावनशील तसले एक विचारांची चिंतन केलेले. तंतुई जनमेजय राजान सर्प सत्र कोरका म्हूण जाल्यारी तज्जे पूर्व दावन घेवन ते सर्पान आनी पुरा कशी ते यज्ञांतू पडचे कारण कसाने ते सर्पगणांक कोण शाप दिलेले तंगेले आवसु दावनशील तसले कद्रुनाची शाप दिल तसले एक वृत्तांत ते खंयचे खातीर ते शाप दिलेले तसले. तशें आसतना एक समुद्र मथन जालेले तेन्ना एक अत्यंत चंद दावनशील तसले श्वेत वर्णाचे एक अश्व थंय येवन घेवन पाविले विचारू. त्या विचारण करतना ताजे वर्ण कसने म्हूण सांगून कद्रू आनी विनताल मध्य आशिल्ले तसले एक दोनी विचारान चिंतन. तशी त्या विचारान चिंतन करतना थंय जालेले तसले एक तांगेले भितर दवरले तसले एक निर्धार कोण दासी दत्ता म्हूण सांगून पळत तसले. तशी त्या वेळार आयिल्ले तसले एक कथा भाग तसले ते सर्पकुलाक रक्षण म्हूण नामे सर्पकुलाक रक्षण करतले कोण म्हूण सांगून घेवन सर्व नागगण इत्यादी पुरा सर्व भारी एक दुःखार आसता ती तांगेले अवसुनाची शाप दिलेले तसले तेन्ना खंयचे रितीर हंतकून घेवन मुक्त जावचे असले विचारान पुरा चिंतन करतना थंय तांकां एक विचार कळटा. कसने म्हळ्यार ब्रह्मांडरीचे अनुमोदन खंयचे खातीर केलेले तशीच सर्व देवतेंगलांनी पुरा अनुमोदन खंयचे खातीर केलेले ते शापाक म्हणटना थंय कळटा सर्व सर्पांनी पुरा महान जावन घोर विषय भयंकर जावन घेवन अनेक जनांक आनी पुरा तोंदरी जाताच. तसले ते एक सर्पकुल खंयचेक पुरा विष आसता धर्मिष्ठ नाशी आसता जी तसले ते सर्पांक आनी पुरा नाश करता तसले एक सर्पसत्र ते. तशीच खंयची पुरा धर्मिष्ठ दावनशील तसले सर्प आसता की अथवा विष नातिल तसले सर्प आसता तसले ते एक सर्पांक तो आस्तिक म्हूण सांगून घेवन तो रक्षण करता म्हूण. तो आस्तिक म्हळ्यार कोण कशी येता तागेले प्रादुर्भाव कशी म्हणटना तेन्ना कथा भाग आयले. जरत्कारो म्हूण सांगून यायावर महर्षीले वंशाचे तसले ते ताणें केले तसले एक तपस्स्य पुरो केवल तो तपस्या मात्र करता तागेले स्वार्थ साधन करतसील तो आत्मोद्धारा खातीर तपस करतसिलो. तशी कोरून घेवन ताणें मुखार सुंदरीची अनेक कडेन पृथ्वीचे पर्यटन करता. पर्यटन कोरून घेवन येवच्या संदर्भाचेर एक गर्त म्हळ्यार ही कंदका भितर वीरणस्तंभ आशिल्ले तसले तागे एक पितृवर्गांक पळयता
ತಂಗೆಲೆ दल तसले एक संवाद विचारन खाली पळेले त्या वेळार त्यांनी संगीत तसले विचारू हो दुःखित दावनगे निमगिता तुमगेले हे अवस्थेक कारण कसने म्हणून म्हणता तशी ते कारण निमगित वत्ताना त्यांनी सांगता ती आमगेले वंशाचे प्रतीक दावनशील तसले एक हे रज्जू म्हणजे तंतू सूत म्हणताना केवल एक सुत्तान तम्मी अवलंबन दावन असताची म्हणताना आमगेले एक कुलाक उद्धार करचेगोस्कर कोण असत की तो तगेले एक स्वार्थ साधन कुरका म्हणून सांगून तगेले सर्व तो त्याग करून घेऊन ताणे एक विवाह दवका आशिले अथवा एक बंधुवर्ग ಒಟ್ಟಸ್ಕ आशिले मुखार संयोग संतती येवका आशिले हे सर्व तो त्याग करून घेऊन केवळ तपस्स करतस तशें आसतना तो मेळ्ळी म्हणून जाल्यार सांग म्हणून त्यांनी पितृवर्ग केवळ ते जरात्कारुलगी पुनः सांगतात संगील तेन्ना तो ते सर्व विचार आनी पुरा मनान तूं चिंतन करून हांव पापिश्ट दावनशील जरात्कार हांवच हांव अनेक रितीर एक घोर अपराध केल्ले हांवें म्हणटना आनी मुखार वचून जाल्यार हांव एक विवाह जावचे तयार आसा म्हूण तेन्ना ताका वृद्धाप्य आयला तशें आसतना वृद्धाप्य आयल्यार समेत तो विवाह जावका म्हूण सांगून ते पितृवर्गांक गेले कसनी एक विचार आयकून घेवन तो भायर सोन घेवन सक्कड कडेन पर्यटन करता पर्यटन करून घेवन ते कसय चमकलर समेत तक्क जावका जालें तागेलें एक शरत आशिल्लें म्हळ्यार एक म्हाका वर्डीक जाता आसलें कन्येलें नांव मिगेलें नांव जावन आसका जरत्कारू म्हूण जावन आसका म्हूण खंय सोदिल्यार मेळना तशी सोदून घेवन मागीर मेळटना थंय वासुकी सर्पराजाल भयणी जरत्कारू म्हूण तें कशे खातीर नांव आयलें काल दिवसा आमी चिंतन केल्लें म्हणटना त्यांनी एक वासुकी सर्पराज सर्व नागगणांनी पुरा तगेले घेवन तगेल कसानी एक शरत आसा ताका अनुगुण जावन घेवन आमी बद्ध जावन आसताची म्हूण सांगताची त्यांनी भायर सोन घेवन वतात म्हणटना तांकां आपोवन घेवन वता गे जरत्कारूक थंय वासुकेले सभाभवनांत तूं आपोवन व्हरून थंय विधिपूर्वक जावन घेवन थंय पाणी ग्रहण म्हळ्यार विवाह जावता तशी करून घेवन तदनंतर तो जरत्कारू चांग रितीर ते जीवन चलता आसता तगले शरत प्रकार ताका विरुद्ध जावन घेवन कोण चलता बायल चल्ली म्हणून जाल्यार हांव भायर सोन घेवन वता म्हूण सांगिल्ले प्रमाणाचेर तो भायर सोन घेवन एक दिवस वता जाल्यार दृश्टांत आमी काल आयकलीच तदनंतर तिगेले एक गर्भांत आशिल्लो तसले अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्लो तसले एक चेडू एक अग्नीक खंयचे रितीर एक तेजस आसता तसले तेजस भरीत जावन आशिल्लो तसले एक चेडू तें चेडू जन्म येता आस्तीक म्हणून तो मागीर आस्तीक तें सर्पसत्र रब्बोचेक जनमेजय राजल ते सर्पसत्र रब्बोचेक कारणीभूत जाता म्हूण सांगून ते कथाभाग आयकलीच तदनंतर तशी मुखार म्हणटना वैशंपायन सांगचे वताचके कसने म्हळ्यार इतले काळ पर्यंत तांणी सर्व ते संक्षेप जावन घेवन सांगता आशिल्ले आतां आनी मुखार जाल्यार संक्षेप जावन घेवन सांगता की वैशंपायन म्हणजे लगी सर्व देवत्यांनी पुरा निमगेल तेन्ना संगील तसले विचार हे महाभारत तशी त्यांनी निमगेल तेन्ना पुनः म्हणटा ती गुरवे प्रांग नमस्कृत्य मनोबुद्धी समाधिभिः संपूज्य च द्विजान् सर्वान् तथान्यान् विदुषो जनान् महर्षे विश्रुतस्येह सर्वलोकेषु धीमतः प्रवक्ष्यामि मतं कृष्णं व्यासस्यास्य महात्मनः सर्व गुरुवर्यांक म्हळ्यार वेदव्यास देवाक नमस्कार करून घेवन सर्व ते एक जनांकनी पुरा एक कोळचीगोस्कर एक कथाभाग हांव सांगचेक आरंभ करता म्हूण सांगून घेवन संक्षेप जावन घेवन पुनः कथाभाग सांगचेक आरंभ करतात तशें आसतना जनमेजय राज ते महाभारत कथाभाग सांगतना ते जनमेजय राजा लागी वैशंपायन म्हणटा आसच कसने म्हळ्यार हें कथाभाग पुरो कसन आसता ते सर्व आयकुचेक योग्य व्यक्ती कोण म्हळ्यार तूंच तशें आसतना हें कथाभाग म्हणून सांगिल्लें तसले एक गुरुवर्यांक गेले मुखारविंद दुखून घेवन आयिल्ले तसले व्यास महर्शीन तांणी वेदव्यास देवान एक ते कथाभाग म्हळ्यार महाभारत रचन करून घेवन स्वता तांणीच सांगिल्लें तसले हें विचार तशें आसतना असल ते पुरा कथाभाग सांगतना तुगेल तसले जन येद्रास म्हणून जाल्यार म्हळ्यार जनमेजय राजाल तसले जन येद्रास म्हणून जाल्यार म्हाका सांगचेक भारी एक उत्साह येता म्हूण सांगून ते कथाभाग सांगचेक आरंभ करता गे तो सांगता ती एक राय निमगीत खंय तुमी इतले पुरा विशय सांगतना मिगेल मना भितर एक प्रश्न येयले कौरव आनी पांडव भितर एक भिन्नाभिप्राय येयले भेद येयले तें खंयचे खातीर आयिल्लें तसले तांचे कसन एक प्रसंग आसता जाल्यार तुमी म्हाका अनुग्रह करका म्हूण सांगून घेवन निमगिताक तेन्ना तांणी म्हणटा ती एक पटी संक्षेप जावन म्हणचे राज्यागोस्कर एक पगडयाट द्यूत तांणी एक आयोजन करता गे
आयोजन केलं तेन्ना तांगेले भितर भेदनी परदवचेक आरंभ जाता तशें करून घेवन तांणी तंतू सोल तांकां मेळून घेवन तांणी तंतू तिरस्कार पावन घेवन तदनंतर तांणी सर्व राज्य सोडून घेवन तांणी मुखार सोन घेवन वनवासाक वचून घेवन पावता ती म्हूण सांगून अशें आसतना हें पुरा महाभारत इत्यादी पुरा जाल्ले तशें आसतना सर्व खंयचे वीराधिवीर पुरा आसाची तसल पुरा वीराधिवीरांकांनी पुरा नाश जावचें कारण जालें तसल हें महाभारत युद्ध अशें आसतना तें युद्ध म्हूण सांगिल्लें तसल खंयचे खातीर चल्ललें तुमी तें पुरा सांगता म्हूण सांगून घेवन थंय सांगतना तांणी पुरा फुडले वृत्तांत सांगचेक आरंभ करतात एक अर्ध महाभारताचे कथा भाग एक अध्याय भितर सांगतात हेंची एक वैशिष्ट्य म्हणून एक खंयचेय विचारशे पुरो सनदावन आशिल्ले विचारो अनेक अध्याया भितर आमकां वर्णन करता आसले तरीच आमी महाभारता भितर पळोवेत तेंची अनेक विचार अशे बरो केवळ एक अध्याय भितर सांगता तरीच आमी पळोवेत म्हणटा तें एक देवान रचन केलें जाल्याची एक विशेष दावन आशिल्ली जाल्यार एक संगती म्हूण म्हणटना तांणी म्हणटा ती पांडुराजा स्वर्गस्थ जातकी स्वर्गस्थ जाले तेन्ना सर्व पांडवांनी पुरा थंय वनांत आसता गे त्या संदर्भाचेर थंय देखून घेवन रायाल भवनाक म्हळ्यार तांगेल्या आस्थानाक वचून घेवन पावता की वास करता ती तशी त्यांनी आसतना खंय जाता म्हळ्यार स्वल्प दिवसा भितरीची धनुर्विद्या पारंगत जाता गे तांगेले कितें धनुर्विद्या पारंगत जातना तांगेले आशिल्ले तसले तीन विचार वृद्धी जाता म्हणून कसं नाही म्हळ्यार प्रथम सत्वक मागीर तेजस ओजस तदनंतर वीर्य म्हणून सांगून घेवन सत्व म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार तांगेले आशिल्ले तसले धैर्य उत्साह वृद्धी जाल्ली धनुर्विद्या दुखून घेवन तशीच वीर्य म्हळ्यार तांगेले पराक्रम जाल्ले रिचेर धनुर्विद्या मुखांतर चड जाल्ले तशीच ओजस तांगेले देहांत आशिल्ले तसले बल कांती त्या तरेची सौंदर्य वृद्धी जालें तांगेले अशी हेंच दुखून घेवन संपन्न जावन घेवन पांडव खन करता म्हूण सांगल्यार थंय आशिल्ले तसले कोण पुरा जन आसात ते सर्व जनांगेले प्रीती संपादन करतात प्रीती संपादन करून तांकां कसन कसन कार्य जावका करून दिवचे तशी करून घेवन तांणी तांगेली एक कसन म्हणटा ती प्रीती संपादन करून घेवन सर्व सन्मानाक तांणी पात्र जाता गे तशीच तांगेले आशिल्ले तसले एक जनाला प्रीती वट्ट जाली तशीच एक धनसंपत्त अशें पुरो धान्य संपत्त अशें पुरो तशी यशस्वी सर्व वृद्धी दत्ता चमकलकी अशी वृद्धी दत्तना हें एक वृद्धी पळोवन घेवन कौरवांक म्हळ्यार दुर्योधनादींकांनी पुरा सहन करचें जायनिके सहन करचें जायनाशी तो भारी एक पापिश्ट क्रूरीत दुर्योधन कसन करता म्हूण सांगल्यार तागेले वट्ट आशिल्ले तसले जन कोण म्हळ्यार कर्ण शकुनी तांकांनी पुरा वट्ट करून घेवन आसून घेवन तांगेले म्हणटके अशेंशी तांणी धनुर्विद्ये भितर पुरा पारंगत जावन घेवन भारी एक नामादीक जाल्ली तांणी तांगेले कसन संपत्त जावका पुरा चर्त चमकलात अशें आसतना तांकां एक वशांत करता अशें जावका केवल तांणी अशी सोडली म्हणून जाल्यार आमकां हांगा राज्य राबचें सोडचें जायच ना तशें करून घेवन हांकां कसलेपणी एक प्रयत्नपूर्वक जावन घेवन उपाय करका कसलेपणी करून घेवन हांकां ह्या देशा दुखून घेवन भायर घालका म्हूण सांगून घेवन एक तांगेले निवेदन दवरतो आनी अनेक प्रकाराचे प्रयत्न करचें आरंभ केले एक दोनी प्रयत्न न्ही अनेक प्रकार कशी म्हूण सांगल्यार अनेक रितीरी दुर्योधनाची सर्व पांडवांकांनी पुरा लेकार भावंडा जाता ती तशें तांकां पुरा पीड दिवचें आरंभ केलें अशी पुणी जावन घेवन तांणी भायर सोडून वता की पळया म्हूण सांगून अशें आसतना एक पटी कसन करता म्हळ्यार दुर्योधनू भीमसेनाक अत्यंत बलिश्ट तो पराक्रमी तसल ते भीमसेनाक एक पटी विष दिता विष दिवन घेवन तें एक खंयचे मुखार दिता म्हळ्यार भोजन करतना ताजें ओट दिता दिलें तेन्ना भीम गेल्लो म्हूण सांगून घेवन तागेल्या मनांत चिंतन दत्ता जाल्यार भीमाल पराक्रम कसने म्हूण सांगल्यार ते भीमसेनाल एक पराक्रम म्हळ्यार केवल तो ते कसन जेवण करता ते मात्र जीर्ण करून घेतिल्ले न्ही विष समेत जीर्ण करून घेतके म्हणटना तांणी केले तसले एक प्रयत्न विफल जावन गेले तशीच मुखारी गंगेंत आशिल्ले तसले एक प्रमाण कोटी म्हूण सांगून एक जाग आसता तसल ते जागेंत थंय एक प्रमाण कोटी म्हळ्यार तसल ते तीर्थाचे एक जाग थंय भीमसेन आरामेर न्हिदोन आशिल्ले तेन्ना ते भीमसेनाक बंधन करतके बांदून घालून ते तीर्थ गंगेंत भितर घालून सोडतके थंय भीमसेनाक गोतना न्हिदोचे एक संदर्भाचेर गाड जावन घेवन न्हीद पडला तशी न्हीद पडला तेन्ना हांगा हातपाय पुरा बांदिला एच्चर दत्त ताका
एच्चरदावन पळयतना उदका भितर आसा तशें आसतना तसले ते उदका भितर आशिल्ले तसले तो करून करता म्हणून सांगले रे ताका कसं होड विशय न्ही त्या बंधना दुखून घेवन निमिष मात्रानची बंधना दुखून घेवन मुक्त जाता सोडून घेता आनी ते उदका दुखून घेवन वयर येवन घेवन तागेले प्राण रक्षण जाता म्हणटना तंत दुखून तरी ताका कसनेच करूं जाय न्ही तशी एक पडी भीमसेनु अत्यंत गाढ जावन घेवन निद्देल संदर्भाचेरी आनी कसने उपाय करूया म्हणून म्हणटना सर्प आशिल्ले कृष्ण सर्प म्हणून सर्प म्हणून सांगल्यार हीच ताजे भितर विश आसता कृष्ण सर्प म्हणून सांगल्यार अनेक विश भरीत जावन सर्प तसो अनेक सर्पनी पुरा हाण घेवन घेवन तागेले प्रत्येक अंगांगा वयरी घावन सोडतकय तें सर्पनी पुरा कितले दंष्ट्र म्हणारी चपचे चमकलर समेत तंत दुखून घेवन ताजे स्वल्प तरीचे विशाचे एक ತೊಂದರೆ भीमसेना देवाक दायनिके अशें आसतना अनेक रितीरी अनेक प्रयत्ना मुखांतर जावन घेवन ताका पांडवांक अपकार करतची अपमान करत चमकलकय तशें करून घेवन हांतू सर्व खंयचे प्रयत्न केल्यार समेत ते प्रयत्न दुखून घेवन रक्षण करचे एकलो आशिल्ले तो कोण म्हळ्यार महात्मा जावन आशिल्लो विदूर केन्नाकय तांकां रक्षण करशिल्ले त्या कसनय एक तांकां ತೊಂದರೆ येयला री तंत दुखून घेवन कशी परिहार करेत भायर येवेत म्हूण सांगून घेवन दाखोवन दिता आशिल्ले तो विदूर तशी जी खंयचेय एक ತೊಂದರೆ दिवचे संदर्भाचेरी केन्नाय सावधान घेवन आसून घेवन तांणी कसन करताचे म्हूण सांगून घेवन पळोवन घेवन हांकां पांडवांक तो सांगता आशिल्ले म्हणटना प्रत्येक रितीरी विदुराले रक्षण दल रीची येता आशिल्ले स्वर्गस्थो जीवलोकस्य यथाशक्र सुखावहः पांडवानां तथा नित्यं विदुरोपि सुखावहः हांतू वेदव्यास देव वर्णन करता ती विदूर खंयचे रितीर तो एक सूख दिता आशिल्लो तांकां रक्षण करता आशिल्लो म्हूण सांगल्यार स्वर्गस्थो जीवलोकस्य जीव एक प्राण उत्क्रमण जाले नंतर पांचभौतिक शरीर सोडून घेवन उत्तम गतीक वता पुण्य केला म्हणून जाल्यार तशें आसतना स्वर्गाक चमकल म्हणून जाल्यार थंय इंद्र कसन करता म्हणून सांगल्यार सर्व ते इंद्रदेवाल अनुग्रहान कसन सूख दावका ताण केलें तसले जिवात्मान केलें तसले पुण्याक अनुसार जावन घेवन कशी एक सूख मेळटकी तशीची पांडवांक त्या संदर्भाचेरी कष्ट इत्यादी प्रयोग संदर्भाचेरी विदूर इंद्रामणकेच अलग्या आसून घेवन तांकां सुख जावन घेवन आशिल्ले तसले मेळचे तशें करता आशिल्लो म्हणून म्हणटना कितले एक आदर्श व्यक्तित्व तागेले अशें आसतना मुखारी खंयचेय एक घटन जावचें पुरो ताका दैवाची साक्षात कारण आसल्या पुरो जाल्यारीची देवाल अनुग्रहानाची तांकां रक्षण मेळचें कारण जाल्लें अशें आसतना पांडवांनी पुरा खंयचे रितीर तांकां ತೊಂದರೆ दिवचे चमकलारी कश्ट दिवचे दायन तांकां तातूंत सूख मेळचें कारण जाल्लें अशें आसतना अनेक रितीर गुट्ट जावन घेवन तांणी एक तांकां खंयचे रितीर गुप्त जावन घेवन तांकां ತೊಂದರೆ दिवका म्हणून समेत पळयल्यार समेत तंदुकून घेवन कसनय ತೊಂದರೆ दिवचे दायनिके अशें आसतना एक पटी कन करता म्हळ्यार कर्ण दुशासनांक रापोवन घेवन सलह घेवन आनी विंगड कसनय उपाय ना बापसुलेची एक कसने आमी एक उपाय करूया म्हणून सांगून घेवन धृतराष्ट्रा लगी सांगतगे अशेशी हांकां पांडवांक हांगा दुखून घेवन विंगड राज्य पेटला कशी आमी म्हणून सांगून घेवन धृतराष्ट्र नेमगीतके तशीच आमी केन्नाय कशी म्हणून सांगल्यार चेडूवांक गेले हितच ताका धृतराष्ट्राक तांतूय मुख्य जावन घेवन दुर्योधनादी पुरा सुकार आसका म्हणून ताणें बापसुले म्हणटा की आमी केन्ना पळयल्यार बाब्बावानी हांगा लढाय करून घेतात अशें आसतना आमी हांगासून घेवन उठ्ठा आसल्यार लढाय करून घेतात की आनी मुखारसून लढाय जावचे नज आमी विंगड आसा म्हणून जाल्यार तांणी सुकार आसता ती आमी सुकार आसता ती म्हणून सांगून घेवन तांकां आपोवन घेवन पेटोवन सोडता की धृतराष्ट्र म्हणटा की तुमी पांडवांनी भायर सरून घेवन लाक्षाग्रह म्हणून एक केल्लो आसा वारणावत नगरांत थंय वचून घेवन पावका म्हणून सांगून घेवन तांकां सांगतात तांणी कसंदारीची मलगड्यान सांगिल्ले तसले विचार त्याग करनाची तिरस्कार करनाची तशी भायर सरून घेवन ते वारणावत नगराक वचून घेवन पावलीच की ते लाक्षाग्रह म्हणून सांगून अरगिना मने म्हणून म्हणटात कन्नडान थंय तांणी वास्तव्य करचेक आरंभ केले की तशी थंय तांगेले अवसर वट्टोची थंय वचून घेवन पावून घेवन तांणी केन्नाय थंय लाक्षाग्रहान तांणी पुरा वास्तव्य करून अशा संदर्भाचेरी केन्नाय कसन करता म्हळ्यार विदुरांक एक संशय आशिल्ले लाक्षाग्रह वरका वचका म्हणून म्हणला थंय चमकल म्हणून जाल्यार कसने पूण ತೊಂದರೆ पूर्की हांकां म्हणून सांगून घेवन विदुराक दरीचे एक संशय आशिल्ले तशें आसतना तांणी कन करता म्हणून सांगल्यार प्रति दिवस म्हणकेची लाक्षाग्रहान तो वास्तव्य करतना ते विदुराल उत्तर आयकून घेवन प्रत्येक रितीर तांणी सावधान जावन घेवन आसता आशिल्ले तशें आसतना एक पडी कन जाता म्हणून सांगल्यार थंय लाक्षाग्रहान तो वास केला हांणी वास करून घेवन वास्तव्य संदर्भाचेरी
थंय पुरोचना म्हूण सांगून एकलो पावला. थंय रक्षण कोरका म्हूण सांगून घेवन तांगेर वट्टू वासून घेवन तो कन करता म्हूण सांगल्यारी प्रती दिवस म्हणकेची तन्नी विदुरल मुखांतर एक विषय कळला. लाक्षाग्रान कने ತೊಂದರೆಶ್ಯ ಬರು तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಾಟ್ ಸೊದ್ದನ್ ಗೆಯತಿ म्हणून म्हणला. अशें आसतना विदुरल सहाय मुखांतर जावन घेवन प्रती दिवस भीमसेनादिपुर ಒಟ್ಟು जावन घेवन पांडव ಒಟ್ಟು जावन घेवन थंय प्रती दिवस त्यांनी एक गुहे करचेक आरंभ केला. सुरंग करचे आरंभ केला. सुरंग कोण घेवन प्रती दिवस दल तशीची थंय सुरंग दत्ताची भारी होड जावन सुरंग दल्ला. अनेक एक गांव ಅದಕ್ಕೂ अनेक गांव मत्तसले एक सुरंग दल्ला ते निर्माण. तशें आसतना कंदत्त म्हळ्यार एक पटी त्या लाक्षाग्रहाक उज्ज लागतगे. उज्ज लागून घेवन त्या वेळार थंय आशिल्लो तसलो तो पुरोचन धन जावन वता नाश जाता. तरी पांडव तांगेले औसोक कुंतिकनी पुरा घेवन थैदकून घेवन त्यांनी पार दत्ता ती म्हणून सांगून. अशें आसतना थैदकून घेवन भायर सोन घेवन घोर जावन आशिल्ले तसले अरण्य वचून पावतात. अरण्य वचून घेवन त्यांनी पाविल तेन्ना थंय भयंकर जावन आशिल्ले तसले राक्षस तांकां पुरा संहार करचे उद्युक्त जाता ती. थंय एकलो भारी एक भयंकर जावन आशिल्लो राक्षस मेळतगे. ते कोणा म्हूण सांगल्यार हिडिंब म्हूण सांगून घेवन तसल ते हिडिंब म्हूण सांगिल्ले तसले राक्षसाक मान घेवन थंय त्या संदर्भाचेर कोणाकच दिश्य नज्ज म्हूण सांगून घेवन ताणें थंय दुखून भायर सरतागे. पुनः भायसून घेवन अनेक कडेन वचून घेवन पावतागे. त्या वेळार हिडिंबेक मरल नंतर तागेल एक मरल नंतर थंय आशिल्ले तसले हिडिंबेक भीमसेन देव थंय विवाह घेवन घेतगे. तदनंतर ते हिडिंबेंतू गडोत्कचले जनन इत्यादी परदवचे मुखार हंतू निरूपण येता. तशी मुखारी कठोर जावन आशिल्ले व्रत इत्यादी परा पालन करताची एकचक्र म्हूण सांगून एक नगर त्या नगराक वचून घेवन पावताक. थंय वेद पारंगत जावन आशिल्ले ब्रह्मचारी दत्ताके तांणी पळयतना सर्व जनाके ब्राह्मण रुपार थंय तांणी वेद पारंगत जावन घेवन थंय आसताच गे. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತನಕ ಥಂಯಚಿ ಔಸಲು ಒಟ್ಟು ತನ್ನಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ करताके. वास्तव्य कोण घेवन थंय लगीची एक त्या नगरात लगीची एक नरभक्ष जावन आशिल्लो तसो करता जाल्यार एक राक्षस आशिल्लो तोची बक म्हूण सांगून बकासूर म्हणटात. तसल ते बकासुराक आशिल्ले तसल सर्व जनांकनी तो पीड दिता आशिल्लो. अनेक जनांक नाश केलेलो ताणें. तशें आसन तसल ते बकासुराक संहार करता आसले जबाबदारी कोणा दिवचे म्हूण सांगून घेवन तांगेले मना भितर चिंतन आसतना हें कोणा दिवचें म्हूण सांगल्यार ते क्षुधातुर जावन आशिल्लो बकासूर ताका कसले नाका खाली ताका पडटा बुकी चेडके. तसल ते बकासुराक मारका म्हूण सांगून भीमसेन देवा लागीं सांगतागे. तसल ते एक भीमसेन कसन करता म्हळ्यार थंय वचून घेवन पावन घेवन थंय बकासुरा दलरीची मारता म्हळ्यार तसले एक प्रसंग विचार करता ती. तशीची मुखारी तांणी थंय वास्तव्य करतागे. वास्तव्य करतना ते एकचक्रा नगर लगी तांकां एक विशय कळटा कसन म्हळ्यार पांचाल म्हणून एक प्रदेश आस. ते पांचाल एक देशांतू एकले राजकुमारी आस पांचाली म्हूण तिका म्हणटा ती. तसल ते पांचालीक एक स्वयंवर म्हणून एक आयोजन केला. तसल ते स्वयंवराक कोण वचून घेवन थंय स्वयंवर दुखून घेवन तिका आपोवन हाडचें म्हूण सांगून घेवन थंय पुरा जन उल्लोवन घेता आशिल्लीची पांडव थंय वता ती. वचून घेवन तें पांचाली जाल्यारीची थंय दुखून घेवन राजकुमारी जावन आशिल्ली ती द्रौपदीक थंय दुखून आपोवन हाडटा ती विवाह जावन घेवन. तशी पांचाल देशांतूची एक वर्ष पर्यंत त्यांनी वास्तव्य करतागे. तदनंतर हस्तिनापुराक वता म्हूण सांगून थंय येवचें काही कंदत्ता म्हूण सांगल्यार धृतराष्ट्र भीष्मनी पुरा वपास सांगता ती अस्माभि खांडव प्रस्ते युष्मद्वासोनुचितः. आम्ही कसन एक व्यवस्था केला म्हळ्यार तुम्ही वपासांक हस्तिनावतीन तो हस्तिनापुरांत रावचें नाका. तुम्ही कसन करा ती म्हळ्यार भायर सोन घेवन खांडव प्रस्ताक वचून घेवन पावा ती म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती. तशें आसतना तांणी समेत तांगेलें उत्तर आयकता ती. कसो तरेची मलगड तांणी धृतराष्ट्र मलगडो भीष्म मलगडो म्हणटना तांगेलें उत्तर आयकून घेवन खांडव प्रस्ताक वता वचून घेवन थंय वास्तव्य करता ती. थंय आसून घेवन सर्व रितीर तांणी तांगे लागीं थंय सर्व जनांनी पुरा प्रीती संपादन करून घेवन कसन वैभव जावका रत्नादी पुरा वैभव इत्यादी पुरा तांकां खांडव प्रस्ताक वत्तन तांणी घेवन वताचके. तशें आसतना कुंतीपुत्र तांणी कसन करता म्हळ्यार तांगेले आशिल्ले तसले अस्त्राचे प्रभावान शस्त्राचे प्रभावान करतना तांणी कसन करता म्हळ्यार अनेक जन रायांकांनी पुरा निग्रह करता. अंत भितर एक म्हणटा अस्त्र आनी शस्त्र म्हूण सांगून अस्त्र म्हळ्यार कसन म्हळ्यार खंयची एक देवाल उद्देश करतना आतां ब्रह्मास्त्र म्हणटना ते ब्रह्मार उद्देश करतना कसन एक उडगास कोरून घेवन ते एक अभिमंत्रण कोरून घेवन कसन सोडता ती.
ते ब्रह्मास्त्र म्हणून म्हणतात तसले पाशुपत अस्त्र म्हणत अनेक रीतीर ताका अस्त्र म्हणून म्हणतात शस्त्र म्हणून सांगल्यार ताका सनेची मंत्राचे विद्याने जावका म्हणना केवळ हत्तांतू आता कोयते असता कुरड असता त्या बरोबर कशें म्हणटा ताका सनेची मंत्र सुका म्हणना हत्तांत आसून घेवन कोणाकच ताजे मुखांतर संहार करचे बजेत तसलचे अस्त्र शस्त्र इत्यादी पुरा पांडव लग्गे आशिल्ले तशी तें पुरा तांणी हाजे मुखांतर जावन घेवन तांणी अनेक जन रायांक तंतू सोलसून घेवन अनेक राज्य तांणी थंय तांगेर वशाक येवं तशी करतात वशे शस्त्र प्रतापेन कुर्वन्तोऽन्यान् महीव्रतः एवं धर्म प्रधानास्ते सत्यव्रतपरायणाः अशें आसतना तांणी कशें म्हणून सांगल्यार अनेक रितीर तांणी एक तांकां जनांकांनी पुरा तें नाश केल्यार समेत रायांकांनी बरं सोलशिल्यार समेत सत्यव्रतपरायणाः केन्नाय सत्याचे म्हणून सांगून घेवन ते व्रतधारी जावन घेवन तांणी आशिल्ले तशें आसतना तांणी अनेक रितीर जनांकांनी पुरा एक तांगेले एक दिग्विजय खातीर तांणी भायर सोरून घेवन वतात तशें आसतना पूर्वांत आशिल्लें तसलें एक खंयचें राज्य आसा थंय आशिल्लें रायांकांनी पुरा सोलसुका म्हूण सांगून भीमसेन थंय वचून घेवन वतात तो केन्नाय महा यशस्वी जावन आशिल्लो तसलें तशीच उत्तराक अर्जुन वत्तगे पश्चिमाक नकुल वत्ता दक्षिणाक सहदेव वत्ता अशी चारय दिक्काक चार जन तांणी बब्भाव वचून घेवन थंय आशिल्ले तसले रायांकांनी पुरा तांणी संहार इत्यादी पुरा करून अथवा तांकां शरणागत जावं तशें करून घेवन थंय आशिल्ले तसलें राज्य तांणी एक तांगेले एक वशाक येवं तशी करतात तशें आसतना ततो निमित्ते कस्मैश्चित् धर्मराजो युधिष्ठिरः वनं प्रस्थापयामास तेजस्वी सत्यविक्रमः अशें आसतना केन्नाय तांणी समग्र पृथ्वीची तांगेले वश आयला म्हण आसता तशी एक दिवस धर्मराज कसन करता म्हळ्यार युधिष्ठिरो भावाक आपयता अर्जुनाक आपोवन घेवन म्हणटकय तेजस्वी सत्यविक्रमः तुगे लग्गे आशिल्ले तसले तेजस बलान सत्यविक्रमः सत्याच बलान करतना तुगेले आशिल्ले तसले एक विक्रमत्व कसन आसता ताजे मुखांतर जावन घेवन तूं आनी मुखार सुनू एक रन्ना वचून घेवन वचका म्हूण सांगून म्हणटात प्राणेभ्योऽपि परतरं भ्रातरं सत्यवाचनम त्या पूर्वजनके अर्जुन कशी म्हणून सांगल्यार प्राणेभ्यो विपरीतरम तांगेल प्राणा पशी चड प्रीती ते अर्जुना करता आशिल्ले तसल ते अर्जुनाक थंय दुखोवन घेवन भायर सोरून घेवन रान्ना वच्चे सांगतकी तो कितले दिवस राबका म्हूण सांगल्यार 12 वर्ष 1 मास पर्यंत त्या रान्नान तो वास करका म्हूण सांगून घेवन ते रान्नान तो रब्बेताक थंय अर्जुन कसन करता म्हूण सांगल्यार रान्नांत संदर्भाचेर अनेक तीर्थाचे यात्रा करतकी अनेक तीर्थयात्रांनी पुरा करून घेवन थंय स्नान करून घेवन थंय ते तीर्थाचे विशेष अनुग्रह संपादन करून घेवन मुखार वता आसतना एक नागकन्या म्हूण उलुपी म्हूण सांगून तिगेर ಒಟ್ಟು विवाह दत्तगे तदनंतर मुखार वतना चित्रवाहन म्हूण सांगून घेवन तागेले धूव चित्रांगदा म्हूण सांगून तिगेले ಒಟ್ಟು तरेची विवाह दत्ता तदनंतर थंय ते एक राज्यांत तो रब्बून घेवन वास्तव्य करून मुखारी द्वारकेक श्रीकृष्ण परमात्मा सन्निधानांत वचून घेवन पावतकय तशी ते कृष्णाले सन्निधानान चमकल तेन्ना थंय राजीवलोचनम तशीची भीभत्सु भार्यां लब्धां स्तव अनुजां वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीं अत्यंत भद्रभाषिणी चंदू करून उलयतलके कृष्णाले मोगाची भयणी सुभद्रेक थंय पळयतकय तो सुभद्रेक पळोवन घेवन कृष्णा लागीं निमगून घेवन तिका विवाह दत्तकय सा शचीव महेंद्रेण श्रीकृष्णेनेव संगता सुभद्रा युजे प्रीत्या पांडवेन अर्जुनेन असले शचीव महेंद्रेण कशी इंद्रान शचीदेवीक पत्नी जावन घेवन स्वीकार केल्ली की श्रीकृष्णेनेव संगता कृष्णान तगेले लक्ष्मीक म्हळ्यार भार्या रुपार स्वीकार केल्ली की सुभद्रा युजे प्रीत्या सुभद्रेन तशी अर्जुनाक विवाह मंगलभाग्य जावं तशी केल्ली की म्हणटना तगेरोट विवाह दत्तगे तशी त्या वेळार संतुष्ट जावन घेवन तांणी भायर सोरून घेवन पुनः खांडव प्रस्थ येवन घेवन पावतात थंय खांडव प्रस्थान कंदत म्हळ्यार एक पडी खांडव दहन म्हूण सांगून भारी प्रसिद्ध म्हळ्यार थंय उज्ज लागता ते उज्ज लागील तेन्ना कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार थंय एकलो असुर आशिल्लो मय म्हूण सांगून घेवन तसल ते असुराक ते उज्ज लागील देखून घेवन तांकां थंय देखून घेवन पार करतकी अनेक जनांक तरी थंय देखून पार करता तंतू ते असुराक पार करतकय सर्व पांडवांनी पुरा अर्जुन दरीची थंय तेगेले अंग दुखून घेवन पार करतकय तेन्ना कंदत्ता म्हूण सांगल्यार थंय भारी संतुश्ट जातकी अग्निदेवाक आनी पुरा संतुश्ट जावन घेवन अर्जुनाक गांडीव धनुष दितकय तशीच अक्षय बाण दुखून घेवन ಒಟ್ಟು जावन आशिल्ले जाले
ತಂತು ಕೆದ್ನಾಕೆ ಬಾಣ ಊಣದೌಚ ಮೊಣ್ಣ ಕಿತ್ಲೆ ಬಾಣ ಕಳ್ಳರ ಸಮೇತ ಪುನಃ ಪುನಃ ತಂತು ಬಾಣ ಭರ್ತ ತಸಲ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಕರಿಮಿ ಅಮ್ಮಿ ತಶೀಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಬತ್ತಳಿಕ ಅಕ್ಷಯ ಬಾಣಯುಕ್ತದಾವನ ಸಿಲಸಲ ಬತ್ತಳಿಕ ತೈ ಅರ್ಜುನಾಕ ದಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿದೇವು ತಶೀಜಿ ಕಪಿಧ್ವಜದಾವನ ಸಿಲ್ ತಸಲೆ ರಥ ಸಮೇತ ಅರ್ಜುನಾಕ ದೀವನ್ ಸೊಡ್ತಗೆ ತಶಸ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಚಿ ಅರ್ಜುನ ಕಸನ್ ಕರ್ತಾ ಅರ್ಜುನು ते असुरदावन सिलसिले मयाक रक्षण कसन कोरनसता तो कन करता म्हणून सांगल्यारी भारी संतोष दावन घेवन मिगेल एक प्राण ते कांडव दहनद कोण घेवन रक्षण केला तशें कोण घेवन हे अर्जुनाक कसने पुणे आमी दिवका हांवें म्हणून सांगून घेवन अनेक रत्न वैडूर्यद कोण घेवन निर्माण केलेले तसले हंग पूर आमी पै दिवसा पडेला ते एक दुर्योधनाले एक पडची तसले एक संदर्भ दुःशासनाने पुरा एक मयाले निर्माण केले तसले राजसूय यागाक निर्माण केले तसले एक यज्ञमंटपाचे विवरण करताना आमी पडेला पै दिवसाक म्हणताना तसली एक मयान केलेले तसले खंयची गतीरी म्हळ्यारी तांकां उपकार स्मरणदवन घेवन ताणें केलेले तसले तक्का तागेल जीव रक्षण केला म्हणून सांगून घेवन त्या उद्देशान करताना योग्य दावन आशिल्ले तसले माणिक्य खचित दावन आशिल्ले तसले एक सभाभवन तांकां कोरून दितकी तशें आसतना हे पुरा जावच्या संदर्भाचेर दुर्योधनाल जाळ आनीकय उणी जालें ना दुर्योधन कसन करता म्हळ्यार एक पटी थंय तो सर्व जनांकांनी पुरा आपोवन घेतकी आनी दुर्योधन मनांत कसने म्हूण सांगल्यार म्हाका कशीपणी कोरून घेवन ह्या एक सभाभवन मिगेल वशांत कोरका म्हूण सांगून घेवन तेगेल मना येतकी तशीची आमी कशीपणी कोरून घेवन हे हांकां पांडवांक तांगेले अशी मेळल तसल राज्य कसन आसा ते सर्व राज्य आमी घेवका म्हूण सांगून घेवन मना येतकी तशी शकुनीले एक सहायत्व घेवन तद नंतर कपडद्यूत करून घेवन पांडवांक आनी परा सुलसून घेवन 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास कोरका म्हूण सांगून घेवन पेडतकी तशी 13 वर्ष त्यांनी वनवास आनी परा करचे संक्षिप्त विचारान सांगून घेवन मुखार सांगता ती 14 वर्षाक महाभारत एक युद्ध जावचे एक मूल कारण कसने म्हळ्यार 14 वर्षाक म्हणटना तांणी येवन घेवन पावताच की पांडव वनवास पूर्ण केला अज्ञातवास पूर्ण केला तदनंतर 14 वर्षाक करतना तांणी घालल तसल कंडिशन पूर्ण जाल्लात तदनंतर आनी मुखार कसने म्हूण सांगल्यार आमगेले राज्य तुमी दिवका म्हूण सांगून घेवन निमगिता तशीच आमगेले कसन एक ऐश्वर्य आशिल्लें ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಬರೋ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋ ಕಸನ ಸಂಪತ್ತು ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತು ತುಮ್ ವಾಪಸ್ ದಿಯತಿ म्हणू ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೆದ್ನ ಕಶಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ ನಾಲಭಂತ ಮಹಾರಾಜ ತದೋ ಯುದ್ಧಮವರ್ತತ ಕಂಚಿ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ ತೋ ದಿವಚಕ್ ತಯಾರದಾಯಿನಿ ಕಂಚಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರ್ಗಾಂಚಂ ಕದರಿ ನೀವು ದಿವಚಕ್ ತಯಾರದಾಯಿನಿ ಅಶಿ त्या वेळार कसन दत्ता म्हणून सांगल्यार आनी मुखार कसनेची हक्का विचार करचे ना आनी मुखारी युद्धा मुखांतर जावन घेवन आमी ते प्राप्त कोण घेवका म्हूण सांगून तदनंतर ते युद्ध जालेलें म्हूण सांगून केवल एक संक्षेप जावन घेवन ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಬಿತ್ತರಿ ताजे वर्णन करून घेवन महाभारताचे एक ब्रीफ जावन कसन आसता एक विचार ते ಸ್ವಲ್ಪ जावन आसले विचार थंय हांगा जनमेजय वैशंपायन कसन करता म्हळ्यार जनमेजय रायाक सांगून दितके अस्सल एक कथितं वै समासेन त्वया सर्वं द्विजोत्तम महाभारतमाख्यातं कुरूणां चरितं महत् अशी अत्यंत समास जावन घेवन सांगिल्लें तसले एक कथा भागाची हे महाभारत विशयान म्हणटना खंयचे खातीर युद्ध जाल्लें म्हूण सांगून घेवन ते विचार सांगले म्हूण सांगून घेवन जनमेजय राजू सांगता तशें आनी मुखार म्हणटा कसने म्हूण सांगल्यार किमर्थंते नरव्याघ्रा शक्ता संतो ह्यनाकसः प्रयुज्यमानान् क्लेशान् क्षांतवंतो दुरात्मनां इतली पुरा पांडवांनी पुरा शक्तिशाली तांणी निरपराधी अशी जावन आसल्यार समेत तांकां खंयचे रितीर तांकां दुख्ख दिलेलें तेन्ना कश्ट दिलेलें तेन्ना तांकां अपकार केलेले तेन्ना तांणी खंयचे खातीर कोप्पनीची तें तुमी म्हाका सांगका म्हूण सांगून थंय वैशंपायना लागीं निमून घेतस तशीची सबवान विस्तरेण इमां पुनराख्यातुमर्हति नहि त्रप्यामि पूर्वेशां शृण्वानश्चरितं महत् हें पूर तुमी सांगचे विशय आयकतना मिगेल मनांतू अनेके प्रश्न आयकतस प्रश्न येतस पुनः आख्यातुमर्हति विस्तरेण तुमी सांगाचे म्हाका म्हूण सांगून घेवन पुनः तो निमगीतके तशी पृतः तो प्रत्येक विचार पुरा निमगिता कथं सा द्रौपदी कृष्णा कृष्यमाना दुरात्मभिः शक्ता सती धार्तराष्ट्रान् नादहत् क्रोधचक्षुषा द्रौपदीक त्या नमन ಅವಮಾನದ ಒಂದು ದ್ಯೂತ ಕ್ರೀಡದಲ್ಲಿ ತೆದ್ನ ತಿಗದ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಕೊರ್ಕ म्हूण सांगले वस्त्रापहरण करचे संदर्भाचेर कृष्णान रक्षण केला वय जलरी कृष्णान रक्षण करचे पेचे फुडें द्रौपदी कशी म्हळ्यार सती भारी एक
पातिव्रत्य तिगेला आसिल तितले कोणालग्गी नाक त्यानं म्हणून पातिव्रत्य तिगेला आसिले तशें आसतना ते पातिव्रत्य स्त्रियाले आस म्हणटरी केवल ತಂಗೆಲೆ क्रोधच पूरके क्रोध दृष्टीन तंग पडेलर मात्रान भस्मदावन उत्तसिल तो दुःशासन पर तंग कंचेक लायक तशें आसतना तसल ते एक क्रोधाग्नी दुखून घेवन भस्म करचे संदर्भ आसतना खंयचे खातीर ती उताराबली म्हूण सांगून घेवन थंय वेळारी जनमेजय राय निमगित आसा कथं व्यवसिनं जूते प्रार्थो माद्री सुतौ तदा अन्मयुस्ते नरव्याघ्र बाध्यमान दुरात्मभिः तन्नी कशी म्हणून सांगलारी केदना काही नकुल आणि सहदेव म्हणून सांगलारी केदना काही त्यांनी नरव्याघ्र काही मनुष्य रूपार असेल तसले वाघ काही त्यांनी तशें आसतना तितली पुरा तांगेले एक शक्ती आसतना इतली पुरा अवमान दत्ता आसतना त्यांनी कसले पण नुत बसलीची कथं नागायुत प्राणो बाहुशाली व्रकोदरः परीक्षेलनपि क्रोधम उत्तमान वैद्युजोत्तम एक भीमसेन असेल तसले एक बाहुपराक्रम म्हणरी नाग म्हणून सांगलारी संस्कृतान एक हस्तीक समेत नाग म्हणून सांगून म्हणतात पतंगजो गजो नाग कुंजरो वारणक्करी म्हणून म्हणतात म्हणताना तसल ते 10,000 हस्तीच बल भीमसेनाक असेल के तसल ते भीमसेनाक तसल ते एक 10,000 हस्ती बल असल्यार समेत असल पुरा कष्टी संदर्भाचेर ताण कसले प्रयोग करणी तशीच कथम धर्मबरदां श्रेष्ठ स्तुतो धर्मस्य धर्मवित अनर्ह परमं क्लेशं सोडवान स युधिष्ठिर समेत तशीची केदना धर्मांत तो चलत चलतो ताका नावाचे धर्मराजू म्हणून म्हणता आमी म्हणतना तसल ते पुरा कष्ट असेल तेदना तो कसले पुणे ताण ते सहन कोण बसलो तो कसले तक्क ते एक परिहार उपाय ताण पळोवन गेनी कथंच बहुला सेना पांडव कृष्णसारथिः अस्यन्नेको नयत् सर्वा पितृलोकं धनंजयः अशें आसतना धनंजय म्हणून सांगलारी अर्जुन कशी म्हणून सांगलारी एकडोच तो आसून घेवन तागेले सर्व बाणाच बलस गांडीव धनुसस तसल पुरा आसून घेवन तसल ते कसन एक पापकर्म दत्त असते चूकी दत्त आसा ताण तक्क योग्य दावन घेवन तक्क सांत्वन करीत आशिल्ले अथवा योग्य दावन घेवन तक्क दावकत उत्तर देवत आशिल्ले तसल पुरा ते उत्तर दिनाशी तो कसले नुत बसलो असल पुरा प्रश्न एक त्या वेळारी जनमेजय निमगितस केदना दोग जन संवाददल्लर मात्र आमकां तंतशील तसले विचार कळचे म्हणून सांगून म्हणतना तन्नी कोरचे संवाद पळया आमी खंयचे काणी काणपळ्यार कथा भाग काणपळ्यार पुरो पुराणांत तसले कथा भाग अशें बरो इतिहासांत तसले पुराण भाग अशें बरो अथवा वेदांत तसले एक कथा भाग अशें बरो सर्व कथा भाग कशें म्हणून सांगल्यारी ऋषिवरेण्यान तन्नी उलोवन घेवचे म्हणतना शौनकादी ऋषिवरेण्यान सूतपुराण केले उल्लोचे अथवा एक खंयचे पुराण म्हणतना देवाले वाहन गरुडान देवालगी निमगोचे अशें पुरा कथा भागाने पुरो येता शिवपार्वती संवाद म्हणून सांगून येता असल पुरा त्यांनी एक संवाद केल्या निमित्ती आमकां पुण्य दावन आशिल्लें तसलें हें एक कथा भाग आमकां मेळ्ळा न्हय अशें आसतना वैशंपायन म्हणटा कसने म्हण म्हळ्यार तूं आतां कसने पुरा प्रश्न निमगेला क्षणं कुरु महाराज विफलोयम अनुक्रमः पुण्याख्यानस्य वक्तव्यः कृष्णद्वैपायनेरितः अत्त कसन करता म्हळ्यार वैशंपायन सांगचे आरंभ करता तागेलो गुरू दावन आशिल्लो तसले कोण म्हणून सांगल्यार वेदव्यास देव तसल ते वेदव्यास देवान खंयचे रितीर एक हें निर्माण केला कसन तें सांगला हांव तुमकां सांगता म्हणून सांगून घेवन आरंभ करता महर्षे सर्वलोकेषु पूजितस्य महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं कृष्णं व्यासस्यामित तेजसः अमित तेजस्సు दावन आशिल्लो तसल तो वेदव्यास देव त्यांनी कसन वर्णन केला हांव तुमकां सांगता म्हणून म्हणटा तशें महाभारत आयकल्यार कसने पुण्याफल केदनाय आमकां खंयचे एक प्रयोजन जावका नवें म्हणून सांगल्यारी तांणी म्हणटा ती इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्यकर्मणां सत्यवत्यात्मजेनेह व्याख्यातम् अमितौजसा हें शतसहस्रं 100,000 म्हळ्यार 1,00,000 ग्रंथ म्हळ्यार 1,00,000 श्लोक हें एक वेदव्यास देवान निरूपण केला असल हें इदं श्रावयेत विद्वान कोण हें श्रावयेत कोण सांगता अथवा कोण शृणुयुर्नराः कोण ऐकत केदनाय ते ब्रह्मणस्थानमेत्य प्राप्नुयोर देवतुल्यता तांणी कशी म्हणून सांगणारी उत्तम गती मेळचे तांकां कारण दत्ता म्हणून पण ऐकत मात्र उत्तम गती मेळतवे आमी त्याला पापकर्म करता बैशेतवे आमी पापकर्म करता अशें करून घेवन हाचे परिहार रूप दावन घेवन महाभारत ऐकुया म्हणून सांगल्यारी न्ही हें महाभारत ऐकून घेवन महाभारतांत कसन एक सांगला कसले का म्हळ्यार सर्व युद्ध जाल्ली के आतां आमी अशी सांगता जाल्यार एक सामान्य जावन सांगता तरी एक रामायण भितरी राम रावणाले युद्ध जालें अथवा महाभारत भितरी कृष्णाले एक मुखांतर दावन घेवन थंय पांडवाल आनी कौरवाल युद्ध जालें इतली पूर दावन घेवन ताजे मुखार कसने आमी कसन तांत घेवका युद्ध करका म्हण आमी घेवची वे न्ही
ಅಥವಾ ಕೌರವ ಮಣಕೆ ಅಸ್ಕಮಣ ನಮಗೆ ಉಚ್ವೆ ನೈ ತೈತರ ಮಣ್ತದಿ ರಾಮಾದಿವತ್ ಪ್ರವರ್ತಿತವ್ಯಂ ನ ರಾವಣಾದಿವತ್ ಮಣರಿ ಪಾಂಡವಾದಿ ಮಣಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಅಮ್ಮಿ ಯಾ ಕೊರ್ಕಾಗೆ ವರ್ತನ ಕೊರ್ಕಾಗೆ ಕೆದ್ನೈ ಅಮ್ಗೆಲ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಅಮ್ಗೆಲ ನೀತಿ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ರಸ್ಕ ಮಣರಿ ಪಾಂಡವ ಮಣಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಚಲ್ತದಿ ಅಥವಾ ರಾಮದೇವಲ ಮಣಕೆ ಚಲ್ತತಿ ಮುಣಸ್ಕ ನ ರಾವಣಾದಿವತ್ ರಾವಣ ಮಣಕೆ ಚಲ್ನಾಚಿ ನ ಕೌರವಾದಿವತ್ ಕೌರವ ಮಣಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಚಲ್ನಾಚಿ ಮುಣಸಂಗುನು ಅಮ್ಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊರ್ಕಾಗೆ ತಶ್ಚ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣ ಐಕಲ್ದ ಸಲ ಕಸನಿ ಏಕ ಪುಣ್ಯಾಫಲ ಅಮ್ಕ ಮೇಲ್ಚ ಕಾರಣದತ್ತ ತಶ ಐಕದರ್ಕಂದತ್ತ ಐಕೋನ್ ಯೋನು ಅಮ್ಗೆಲ ಮನ ಬಿತ್ತರ ಅಮ್ಮಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಕರ್ತದಿ ಅಸಲ್ ಪೂರ ಪುರಾಣ ಐಕದನ ಕಸಲೇಕ ಮಣರಿ ಏಕ ಚಾರಿ ಪಾಂಚ್ ಕಡೆನ ಮಣ್ತದಿ ಗರ್ಭೆ ವ್ಯಾಧೋ ಶ್ಮಶಾನೆ ಚ ಪುರಾಣೇ ಯಾ ಯತಿರ್ ರತಿರ್ಭವೇತ್ ಮುಣು ಕೆದ್ನ ಈ ತೀನ್ ವೈರಾಗ್ಯ ದೇವ್ ದಿತ್ ವೈರಾಗ್ಯ ದೇವ್ ಅನುಗ್ರಹ ಕರ್ತಗೆ ಕಸನೆ ಮುಣು ಸನರಿ ಗರ್ಭೆ ಏಕ ಚರಡಾನ ಔಸುಲು ಗರ್ಭ ಅಂತಸ್ತನ ಚರಡಕ್ಕೆ ಏಕ ವೈರಾಗ್ಯ ದೇವ್ ಚಸ್ಕೆ ಕಸಲೆ ಮಣರಿ ಔಸು ಅಂಶೇದವಕೋಣ ಅಂಶ ಕತ್ತಗೆ ತಿಕ್ಷೇದವಕೋಣ ತಿಕ್ಷಿ ಕತ್ತ ಮಣ್ತಂತೆ ಏಕ ದುವಾಳ ಮುಣು ಮಣ್ತದಿ त्या कावचे संदर्भाचेर औसुक संतोष दल्लार समेत गर्भ ಅಂತ ಸಲ್ತೆ ಏಕ ಚರಡಾಕ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯರ ತಕ್ಕ ವೇದಂದ ವಿಚಾರ ಮುದತಿಗೆ ಕೆದ್ನು ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ತದ ಅನ್ಯೋನು ಜನ್ಮ ಎತ್ತ ಮುಣು ತೆ ಚರಡಲ ಮನ ಎತ್ತಗೆ ಮಣ್ತನ ತ್ಯಾವಳಾರ್ಥ ದವಲೆ ಮಣ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಏಕ್ಪಡಿ ಗರ್ಭ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ತಿ ಗರಿ ತುಗಲ ಪಾಯ್ ಸೋಣ ಮಣ ಮಣ್ತಿಗೆ ಏಕ ಗರ್ಭೆ ವ್ಯಾಧೋ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಧಿ ಯೋಚ ಸಹಜ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧತೆ ಮುಣು ಜನ್ಮಾಂತರ ಅಂತ ಮಿ ಕಸನ್ಗೆ ಏಕ ಪಾಪ ಕೋರ್ನಸ್ತಜ್ಗಿ ते ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪ ರೆತ್ತ ಮುಣು ಮಣ್ತಜ್ ಅಥವಾ ಅಮ್ಕ ಶೈತ್ಯತ್ತ ತಾಪೆತ್ತ ಅಸಲು ಪೂರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಧಿ ಪುರ ಎತ್ತ ಅಶ್ಯ ಐಲ್ತೆದ್ನ ಕಸಂದತ್ತ ಮುಣು ಸಂಗ್ಲರಿ ಏಕ್ಪಡಿ ಹಂದುಕೊಂಡ್ಯೋನು ಮಂತ್ಲರ್ ಪೂರ್ಮಕ್ಕ ಅಥವಾ ಹೇ ಅಸ್ತ ಮುಣದಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಜೀವನಕ್ಕ ತಿತ್ಲಿದಾರಮ್ಯೋನ್ಗನು ಪೌತದಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿನದ್ದಲ್ತೆದ್ನ ಗರ್ಭೆ ವ್ಯಾಧೋ ಶ್ಮಶಾನೇಚ ಅಮ್ಗೇರ್ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಏಕ ಬಂಧು ಅಸ್ತ ಬಂಧು ತನ್ನಿ ಸರ್ಲಿ ನಂತರ ಸ್ಮಶಾನ ಹೋರ್ಗೆವನು ತೈ ದಹನ ಕರ್ತದಿ दहन करताना दिसता जीव म्हण इतले नवे कसं नाही ना एक इतले पूर आम्ही असून घेऊन केवळ हंग ते जीवाक ते एक देहाक हळ्ळे हंग हाण घेऊन तक्क कसं नाही दवकावे कसं नाही नक्का जोडून सोडले म्हणून सांगून घेऊन आम्ही म्हणतात त्यावेळेला एक वैराग्यत पुराणे या रतिर्भवेत पुराण ऐकताना आम्ही तशी चोलका आम्ही आणि केदनाके चुकचे नज्ज म्हणून सांगून घेऊन त्यावेळेला आम्ही केत्तजीचके कोणे असे पुरो एक कथा भाय ऐकताना तशी चोलका म्हणून यद्येव स्थिरतां याति कोनु मुच्चेत बंधनात् तैंची देव निमगितके कसं नाही म्हणून सांगणारे ह्या पुरा स्थिर दावनस म्हणदरी ह्या बंधनाद कोण घेऊन कोणे मुक्त दायना शास्त्र सिलिचवे पूरजन मुक्त दत्त सिलिचके म्हणरी तिथली एक हाकीतले महत्वस म्हणून सांगून दलरी ह्या पुरा स्थिर दावनस्त वै दलरी एक क्षण दिवची कोणे देवनाच त्या उडगा स्वच्छ दशी कोणे देवानाचे आमकां ते अनुग्रह केलेले म्हणटना दलरीचे आमी कसन करता म्हळ्यार प्रयत्नपूर्वक जावन घेवन तें कसन विचार आसा केन्नाय वैराग्य जावन आसका म्हाका कसने नाका म्हाका बामण नाका म्हाका बायल नाका म्हाका चेडू नाका बंधू नाका नाका कसने नाका म्हण सांगून घेवन उत बशी न्ही जाल्यार आमकां पुरा जावकावे जाल्यार तेंची न्ही आमकां मुख्य जावन आमगेले कसन एक मार्ग कसन म्हळ्यार केन्नाय आमी 7 ದಿನದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಏಳಿರೋ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹರಿಯ ನೆನೆಯಿರೋ ನಮ್ಮ ಹರಿಯ ನೆನೆಯಿರೋ म्हण दासवरेण्य म्हणतात तसल ते हरिक केदनाई म्हळ्यार देवाला उडगास कराती उडगास केली मात्रान अथवा असल कथाभाग ऐकली मात्रान वैकुंठ वच्चक तयारी करून घेयाची म्हणून सांगून घेवन तांणी म्हणतात ताचे खातीर हें पुराण आनी आयकूं का म्हणून सांगून घेवन म्हणचीत आसले अशें आसतना असल हें ऐकल्ली मात्रान कोण सांगता कोण हें पुराण ऐकल्ली मात्रान उत्तम गती मेळचें कारण तेज्न दत्ता म्हणून सांगून घेवन म्हणतात इदं हि वेदे समितं पवित्रमपि चोत्तमं श्राव्याणामुत्तमं चेदं पुराणं रशि संस्तुतं म्हणटना असल हें कशें म्हणून सलरी पुरातन सले इतिहास श्रवण करचे एक अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथके हें कशें म्हणून सांगल्यारी वेदाकची योग्य जावन सले वेद कशें आमकां परम पवित्र जावन आसता तशीची पंचम वेद म्हणून सांगून रीची महाभारताक म्हणटात तसल ते वेदाक तुल्य जावन सलेची महाभारत ऐकूचे एक प्रयत्न कराती म्हणून सांगून घेवन म्हणटात मुच्यते सर्वपापेभ्यो राहुणा चंद्रमा यथा जयो नामेतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणा तशीच मुखार म्हणटा सजे वैशंपायन कसं नाही म्हणून सांगणारी हें पुराण ऐकल्यार कसन दत्ता म्हणून एक उदाहरण दितात ग्रहण म्हणून सांगून दत्ता एक राहुग्रस्त ग्रहण म्हणून म्हणतात म्हणटना त्या एक राहुल मुखांतर जावन घेवन चंद्रग्रहण जालें तेन्ना ते चंद्रग्रहण राहू मुखांतर जावन ते सोडता मोक्ष दत्ता
ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆದ್ನ ಪುನಃ ಚಂದ್ರು ಕಂಚಿರೀತಿರಿ ಏಕ ಭಾರಿ ಸುಂದರದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿಸ್ತಗಿ ತಶೀಚಿ ಹ್ಯಾ ಏಕ ವಿಜಿಗೀಶುಣ ಜಯ ದೌಕ ಮುಣ್ಸಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಸ್ ಮುಂದರಿ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಕ ಹ್ಯಾ ಕೆದ್ನಾಕ ಐಕುಕ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯ ಕೆದ್ನ ಚಿಂತನ ಕೊರಕ ಮುಣ್ಸಂಗೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತದಿ ಜಯೋ ನಾಮ ಇತಿಹಾಸೋಯಂ ಹಕ್ಕ ನಾಮಾಜಿಕ ಸನೆ ಮುಣ್ಸಂಗರಿ ಜಯ ಮುಣ್ಸಂಗೆ ಅವನು ತಕ್ಕ ನಾವು ತೇ ಐಕಲ್ಯ ಮಾತರ ಮುಚ್ಚದೆ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯ ಹಂಗೆ ಸರ್ವ ಪಾಪಾದಕೊಂಗ್ಯವನು ಮುಕ್ತಕರ್ತ ಮುಣ್ಸಂಗೆ ಮಳಲಸ್ ಮಹೀಂ ವಿಜಯತೆ ರಾಜ ಶತ್ರುಂಶ್ಚಾಪಿ ಪರಾಜಯೇತ್ ಇದಂ ಪುಂಸವನಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಿದಂ ಸ್ವಸ್ಥೇನಂ ಹೇಮತ ಐಕಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಸನೆ ಮುಣ್ಸಂಗ್ರಿ ಮಹೀಂ ವಿಜಯತೆ ರಾಯು ತಕ್ಕ ದೌಕದಲ್ಸಲೆ ಭೂಯಿಂತೋ ಪರಾಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರದ ಅವನಿಗೆವನು ಜಯ ದೌಚ ತಕ್ಕ ಏಕ ಕಾರಣದತ್ತಿಗೆ ಐಕಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ತಶೀಜಿ ಶತ್ರುಂಚಾಪಿ ಪರಾಜಯೇತ್ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಶತ್ರುಸ್ ಸರ್ವಶತ್ರುದಲ್ಲರಿ ಪರಾಜಯ ಕೊರ್ಚು ಅಮ್ಕ ಪುರ ಶತ್ರು ಅಸ ಪುರಜನ್ ಪರಾಜಯ ಕೊರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಮ್ಯೋಚನು ಯುದ್ಧ ಕೊರ್ಕಾವೆ ಮುಣ್ಸಂಗ ತಶ್ಯನೆ ಅಮ್ಕ ಅಸಿಲ್ ದಸಲೆ ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರು ಮುಣಸಂಗುನಸ್ ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮ್ಗೆಲ ಮನಾಚಿ ಅಮ್ಗೆಲ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಕಾರಣೇ ಮನ ಸಂಸಾರದ ಕೊಂಗ್ಯವನು ಮುಕ್ತಿ ಭಾವಕದಾರಿ ಮನ ಕಾರಣ ಮಣ್ತನ ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಗೆಲ ಅಸಿಲ್ ದಸಲೆ ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರುಸ್ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮಳಲೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಸ್ ಸಲ್ತೆ ಸವಿದಾಚೆ ಏಕ ಅರಿ ಮಳರಿ ಶತ್ರುಂಕ ಅಮ್ಮಿ ಜಯ ಪೌಚೇಕ ಕಾರಣದತ್ತ ಹೇ ಪುರಾಣ ಏಕ ಇತಿಹಾಸ ಐಕಲ್ಯ ಮಾತ್ರಾನ ತಶಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಐಕಯತಿ ಮುಣ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತದಿ ಶರೀರೇಣ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಾಚಾ ಚ ಮನಸೈವ ಚ ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯದಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಐದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನರಃ ಕೆದ್ನಾಯಮಿ ಕೊರ್ತ ಸಲ ಪಾಪ ಪೈ ದಿವಸಕ ಮಳ್ಳ ಕಾಯೇನ ಮಾಚ ಮನಸ ಮಣ್ತನ ತೀನಿದ ಕೊನ್ಗೆವನು ಕೊರ್ತ ಸಲೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವ ಕೊರ್ತ ಸಲೆ ಕಸನ ಪಾಪಸ್ ಸಲ್ತೆ ಪಾಪದ ಕೊನ್ಗೆವನು ಮುಕ್ತದವಚೇಕ ಕಾರಣದತ್ತ ಮುಣ್ ಸಂಗಿಲಸ್ ತಂತೈ ಮುಕ್ಕಿದ ಅವನಿಗೆವನು ಮಳಲಸ್ ಇದಂ ಪುಂಸವನಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಏಕ ಮಹಾಭಾರತ ಐಕಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಮಿ ಕಾಲ್ತಿ ದಿವಸ ಕಚಿ ಏಕ ವೃತ್ತಾಂತ ಐಕಲಿಚ್ ಏಕ ಆಖ್ಯಾನ ಐಕಲಿಚ್ ಮಣ್ತನ ಜರತ್ಕಾರುಲೆ ವೃತ್ತಾಂತ ಐಕಲಿಚ್ ಮಣ್ತನ ತಂತು ಕಸನ್ ಕಳ್ಳ್ಯಂಕ ಏಕ ಚೆರಡು ಸಂತತಿ ಏಕ ಮಹತ್ವ ಕಸನೆ ಮುಣ್ಕಳ್ಳೆ ಮಣ್ತನ ಕೊಣಕೋಣಾಕ ಸಂತತಿ ಮುಣ್ಸಂಗೆಲ್ ನಾಕಿ ಸಂತತಿ ದೌಕಾವಣಮ್ಮಿ ಹೇ ಐಕೋನ್ಗೆವನು ಅಮ್ಗೆಲೇಕ ದವಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನ ಕೆಲ್ಲರಿ ತಶೀಚಿ ಮಲ್ಗಡೆಲ್ ಅನುಗ್ರಹ ಅಸ್ಲಿ ಮುಣ್ದಲರ ಸಂತತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಣಸ್ ತಸಲ್ತೆ ಮಲ್ಗಡೆಲ್ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನ ಕೊರ್ಚೇಗ ಉದ್ಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಣ್ದಲರಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಪುಂಸವನಂ ಮಣರಿ ಕೆದ್ನಾಯ ಅಮ್ಕ ಸಂತತಿ ಮೆಳ್ಚೇಕ ಹೇ ಏಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರಣದತ್ತ ಮುಣ್ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಮಳಲಸ್ ತಸಲ್ತೆ ಐಕುನ್ಗೆವನು ಅಮ್ಮಿ ವಿಶೇಷದವನ್ಗೆವನು ಶ್ರಾವಯೇದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಶ್ರಾದ್ದೆ ಯಶ್ಚೈಮಂ ಪಾದಮಂತತಃ ಅಕ್ಷಯಂ ತಸ್ಯ ತಶ್ರಾದ್ದಂ ಆಪೋ ಆವರ್ತೆ ಉಪಾವರ್ತೇತ್ ಪಿತೃಣಿಹ ಹೇ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಐಕು ಕಾಮುಣು ಸಂಗಲ ಕೈ ಐಕು ಕಾಮುಣಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಖ್ಯದವನ್ಗೆವನು ಶ್ರಾವಯೇದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಶ್ರಾದ್ದೆ ಶ್ರಾದ್ದದತ್ತನ ಐಕು ಕಾಮುಣು ಅಮ್ಗೆಲ ಮನಾಂತು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಳರಿ ಮಲ್ಗಡೆಲ ಕಾಮ ಮಾತ್ರ ಮುಣು ದಲರಿ ಮಲ್ಗಡೆಲ ಕಾಮಾಕದಿರ ಕರ್ತನ ಅಸಲ್ ಪೂರ ಆಖ್ಯಾನ ಐಕುಕಾಗೆ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಸಲೆ ಸ್ವಲ್ಪದಲರೆ ಎಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರು ತ್ಯಾಬೆಳಾರಿ ಐಕಲ್ಯ ಮಾತ್ರನ ತಂಗೆಲೆ ಏಕ ಮಲ್ಗಡೆ ಕಶಿ ಮುಣು ಸಂಗಲರಿ ಅಕ್ಷಯದವನಿಗೆ ಅಂತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತಾಗೆ ಕಸನ ಏಕ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತದ್ ಅಕ್ಷಯ ಮಸ್ತು ಮುಣು ಅಕ್ಷಯದವನಿಗಿಂತ ನೀ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊತ್ತಶಿ ದತ್ತ ಮುಣಸಂಗನ್ ಮಡಲಸ್ ಅಶಸ್ತನ ಹೇ ಕೆದ್ನ ಕೆಲ್ಲಲೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲ್ಲಲು ಕೆದ್ನ ಮುಣಸಂಗಲರಿ ತ್ರಿಬಿರ ವರ್ಷೈ ಲಬ್ಧ ಕಾಮಃ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ಮುನಿ ನಿತ್ಯೋಚಿತ ಶುಚಿಶಕ್ತೋ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾಜಿತಃ ಅಶಿ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಘ್ಯೋನ್ಗೆವನು ತಿನ್ನೀ ವರ್ಷಾಕ ಮಂಟನ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಚೇರಿ ಉತ್ಥಾಯ ತಂಗೆಲ ಸರ್ವ ನಿತ್ಯಕ್ರಿಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ ಕೋರ್ಗ್ಯವನು ತದನಂತರ ತನ್ನಿ ಏಕ ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಕುರಿಚೇಕ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತ್ರಿಬಿರ ವರ್ಷೈ 3 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ತನ್ನಿ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಸಲೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರದಾವನಶೀಲ ತಸಲೆ ಏಕ ಗ್ರಂಥ ಹೇದಾವನಸ್ಸಮಣು ಶ್ರಾವಯಿಷ್ಯಂತೆ ಪ್ರ ಯೇ ಚ ಶ್ರೋಷ್ಯಂತಿ ಮಾನವಾಃ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನ ವೈ ನತೇ ಶೋಚ ಕೃತಾಕೃತೈ ಅಶಸ್ತನ ಹೇ ಕೋಣ ಪೂರ ವಿಪ್ರಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಕೋಣ ಹೇ ಶ್ರಾವಯೇತ್ ಸಂತ ಐಕತ ತನ್ನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನ ತನ್ನಿ ಕಂಚೇಚೇಕ ಕಾಮ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನ ಕಸನ ಪುಣ್ಯಾಫಲ ಮೆಳತ್ತ ಅಥವಾ ಕಾಮ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನ ಪಾಪಾಫಲ ನಿವಾರಣ ದತ್ತ ಪೂರ ಮೆಳ್ಚೇಕ ಕಾರಣ ದತ್ತ ಮುನ್ ಸಂಗೇನ್ ಮಡಲಸ್ ನರೇಣ ಧರ್ಮಕಾಮೇನ ಸರ್ವ ಶ್ರೋತ್ರವ್ಯ ಇತ್ಯಪಿ ನಿಖಿಲೇನ ಇತಿಹಾಸೋಯಂ ತತಃಸಿದ್ಧಿ ಮಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಧರ್ಮದ ಅವಕಾಮನು ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಇಚ್ಛಿದವನಿಗೆವನು ಕೋಣ ಏಕ ಮನುಷ್ಯಸ್ ಕೋಣ ಹೇ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಿಪುರ ಶ್ರವಣ ಕೊರ್ಚೇಕ ಯೋಗ್ಯದಾವನಸ್ಸಗಿ ತನ್ನಿ ಶ್ರವಣ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನ ಕಸನ ಮನ ಅಂತಸ್ te ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ ಕೋರ್ ನಿತ್ತ ಅವನು ಮಳಲಸ್ ಅಶಿ ಮಣ್ತನ ಕ್ಷಣಮನ್ ಶ್ರಾದ್ದ ಪುಣ್ಯಶೀಲ ಶ್ರಾವಯಶ್ಚೇದಮದ್ಭುತಂ ನರಃ ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜಸೂಯಾಶ್ವಮೇಧಯೋ
राजसूय याग अश्वमेध याग असल याग केले मात्र कसं पुण्याफलस तसल पुण्याफल रीची एक महाभारत ऐकल्य मात्रानं अथवा संगील मात्रानं मिळता म्हणून सांगून म्हणालस इदं ह्यवेदै समितं पवित्रमपि चोत्तमं श्रव्यं श्रुतिसुखं चैव पावनं शीलवर्धनम् असल महाभारत वेदाक समान दावन असेल तसले केदना काही ऐकूच एक योग्य दावन असेल तसली एक ग्रंथ असल एक ग्रंथ ऐकल्ले मात्रानं आमगेल कन्नाक सूख मेळचे एक कारण दत्तगे तसल ते ऐकू का म्हणून सांगून घेऊन आमका एक शील स्वभावद रीची देव वृद्धी कोण दित्ता म्हणून म्हणालस तशी त्रिवीरवर्षै सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः आख्यानं कृतवान् इदमद्भुतम् असल अद्भुत व्याख्यान 3 वर्ष भितर केलल तसले धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ इतिहासे तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् म्हणजे क हा श्लोका भितर म्हणता ती धर्मे च अर्थे च कामे च एक धर्म आमगेले पुरुषार्थ म्हणा चतुर्विध पुरुषार्थ तंतु एक धर्म अनेक अर्थ मागीर काम मोक्ष तंतु धर्म अर्थ आणि कामा विशयान करताना इतिहास्ति तदन्यत्र महाभारतांत कसं सांगला इतरे पुराणांतनी पुरात विंगड खंय जर आम्ही पळवेतके त्यांची यन्ने हास्ति न तत्क्वचित हंतु महाभारत भितर कसं सांगनी त्यावरला खंय समेत ना म्हणून म्हणारी हंतु कसन सांगला त्या पूरा कडेने सांगेल तसले व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम म्हणून सांगून म्हणतात हंतु कसन सांगला पूरा कडेने आम्ही पळवेत हंतु कसन सांगनी त्या वरल कडेन रीची सांगनी म्हणून सांगून घेऊन पळोका म्हणून सांगून असली एक महाभारत अंतू आदिपर्व भितरी एक अंशावतार पर्व म्हणून सांगून घेऊन सांगताची महाभारताचे प्रशंस खंयची रितीर करता ती म्हणून सांगून 5 दिवसाक आम्ही चिंतन केलेलं म्हणताना हंतु मुखारी कशी येता म्हणून सांगणारी राजा उपरिचर तगेले चरित्र विषयान येता तशीची वेदव्यास देवालय एक जन्म खंयची रितीर जावचे अथवा विंगड जावन घेऊन खंयचे पात्र कसन एक परिचय इत्यादी पुरास त्या पुरा हंतु विशेष जावन घेऊन हंतु सांगचे विशयान फल्ले दिवसाक आम्ही चिंतन करूया तशीची एक महाभारत म्हणून सांगेल तसले एक विचारण करताना अनेक कथा भागांनी पळयता पण स्वल्प कसन दावका तिथले कथा भाग मात्र आमका ऐकूत तसले एक योग परमात्मा अनुग्रह करता तशी म्हणतात देवाला अनुग्रहान स्वामेले अनुग्रहानाची एक महाभारत पारायण की त्या महाभारत पारायण नंतर कथाश्रवण करत असले एक भाग्य की त्यांनी अनुग्रह कोण दिला तशी म्हणताना हे कथाश्रवणाचे पुण्याफल आमगे समग्र एक समाजाक देव अनुग्रह कोण दिवो तशीची उल्लेला अंत कसनेपुणी लोपदोष दावन असलरी देवान गुरुन क्षमापण अनुग्रह कोरका तशा निमुखार दावत असेल दरीची निर्विघ्नार दावत तशी देवान अनुग्रह कोरका म्हणून सांगून देवाले सन्निधानांतू प्रार्थना करताची 5 दिवसाचे कथा भाग हंगाची विराम करतस य सर्व गुण संपूर्ण सर्व दोष विवर्जित प्रियतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावः करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः. पारायणाचे पुराण वाचन विद्वान श्री हरिप्रसाद शर्मा उडुपी तांगेले प्रवचन ऐकलीची एक 2-3 अनाउन्समेंट करू आशिल्लें आतां 7 कालाक श्री देवदत्त प्रभू बळगा तांगेले भजन संध्या 9 गंटे चलचस तेजे 5 दिवसाक प्रवचन 5 दिवस तेजी जी त्या 7:15 जावन 7:30 तुलान 9 कालताय 9:15 एम पद्मनाभ पै मुंबई हांगेल संतवाणी कार्यक्रम दोवन घेतला तशीच विशेष जावन 18 तारीख आयतारा GSB कबड्डी मॅच हेंच राजांगणात चलचस कोणाक टीम दिवूंक आतांनी त्या मॅसेज आशिल्ल्या नंबराक मॅसेज ना जाल्यार फोन करीत 19 तारीखेक काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन स्वाम्यांगेले जन्म नक्षत्रा दिवस आमगेले भजक वर्गांक व्हड पर्व
महोत्सव सी आमगेल्या गुरुवारी आलें जन्म नक्षत्रादिवस आमकां एक महापर्व त्या दिवस सकाळ तो संजे अविरत जावन कार्यक्रम घडोवन घेतला तशी जी दनपार हवनां जी आसा तशी तांचो भाग घेतिल्ल्या सर्व शिष्यवर्गांक तिरुपती उंडो प्रसाद रुपान दिताची संजे स्वाम्यांगेल उपस्थित सभा कार्यक्रमाचं आशीर्वचन सर्व जणांना त्या पर्वकालार येऊन भाग घेऊन हरिगुरु कृपेक पात्र जावक म्हणून विनंती करता. 25 तारीख एका माळा अमास चातुर्मास समिती संस्थानाच्या तर्फे ना बाल भोजन कार्यक्रम घडवून घेतलेला असा. सर्व तिन्ही वर्ष 9 वर्ष भितर ते चेडू आशिल्ले हावज बाबू तांणी तांगेल्या चेडवाल नांव आनी तांगेलो मोबायल नंबर दिवन रिजिस्टर करका तांकां स्वाम्याल आसतना प्रसादाचे एक वेवस्था केल्लेलो आसा. चेडवाक त्या गुरुवारी आले एक प्रितीन दिलेले आशिर्वाद घेवचे अवकाश पुराणान ते अवकाश उपयोग करून घेवका म्हणून विनंती करता. आता भजन संध्या श्री देवदत्त प्रभू पंडित देवदत्त प्रभू विशेष जावन अंका पळयतात तुमी तबलांत तांगेले विद्वद्याला पंडित पदवी तांकां मेळ्ळा. तबलांतांनी देशाचे मुल्लेरी व्हड आर्टिस्टांक तांणी साथ दिलाची. तांगेल बळगाकाव चातुर्मास समिती कल्चरल चातुर्मास समिती आनी वेंकटरमण आडळ तर्फे ವೇದಿಕೆಯರಿ आपयता आसा. ಈಗ ವಿಶೇಷ विषय कसा म्हळ्यार मंगळूर जीर्णोद्धार समय पडबिद्रे दामोदर भट मामू नरसिंहाचार्य काशीनाथाचार्य अब्बट मामू योगेश भट मामाल बपोस मास्ट्रू आनी पुराय जण हांव मंडळी आसतना आपयल म्हाका जीर्णोद्धारा पशी एक वार फुडें तांणी सांगलें दिवसा 1.5 घंटो भजन जावका. देव बालालया भितरी बसतरी पुनर्प्रतिश्ठाय ताका तो चेडू देव बालालयांतू ताका वेद आनी भजन मात्र कशें करूं जाता. तेन्ना भजनेचें इतलें व्हड वातावरण नाशिल्लें. तेन्ना कसं करचें बा म्हणून मिटींग पळय जाता कश्ट जाता म्हणटना देव दत्ता कॉन्टॅक्ट जालें 1-2 भजन म्हणटा आशिल्लो तो तूं एक करतो म्हणटा सतत 10 म्हयनो मंगळारा मिगेल अण्णा पांडुरंग कामती हार्मोनिका साना चेडू तें कोण श्रीदत्त सानूच चल्लो 2010 अंत तो तबलाक श्रीलत तबलाक आनी प्रतीक्ष ताळेक बैजून 10 म्हयनो प्रति मंगळार कांय न जेवो ओत जेवो ताप जेवो कसले जेवो तांणी ते वेंकटरमणाल बालाले सेव कोण लास्ट रंग मंटपान तांकां एक म्हणचे अवकाश मेळ्ळो. आ जपास ताका देवान आमकां पुरो मन दिवन तागेले एक भजन संध्या करका म्हणाले एक इच्छा आमगेले मना आयली तेतून आयच्या दिवसाक ताका आमी चातुर्मास समिती आनी आडळत मंडळ प्रितीन स्वागत करताची. श्री रंगपै माम एक टायमार 4 व्यक्ती प्रत्येक कॉन्सर्टांत अटेंड जाता आशिल्ली. 1 वर्स फुडें शंकर शेणे विश्वविजय भट माम पांगाळा दिनेश माम आनी रंगपै माम खंयचे व्हड आर्टिस्ट आसला रे तांकां साथ दिवचे म्हळ्यार तांणी एक समाजा तितले कल्चरल हेरिटेज तांगेले आशिल्लें. तांगेल गायडेचर मस्त टबलिस्ट हार्मोनिस्ट हाजी तयार जाल्लाची. शंकर शेणे मामा शापूर हो विश्वविजय भट मामा शापूर तबलाक
त्यांनी मस्त चेडू म्हाका मुखार हाडला. आज आमगेलें भाग्य रंगपाई मामू तबलान तो विद्वत घेतला रे ऑयलेन म्हळ्यार पिटील आमी कन्नडान पिटील म्हणटात ताका. ताजे कर्नाटकीचे तागेले ओन स्टायलार शैली निर्माण करून दिवन आजी प्रत्येक कडेन चिरपरिचित 73 वर्सां चिरो युवक एक्टिव्ह आशिल्ले का आमगेले मलगड्या तांकां हांव प्रितीन स्वागत करता. हार्मोनियमाचेर प्रकाश सप्रे तांगेले आवसू गीता पी भट कटील त्यांनीच तांकां गुरू. तशेंच ताणें हार्मोनी श्री प्रमोद सप्रे लागी शिकलीची. तशीच मुखार तबला ताणें तबला वादिश्टे जावन आसा जी पंडीत राजगोपाल कल्लूरकरा लागी ताणें तबला शिकलाची. मस्त होडोड कलाकार आलो भजन संध्याक नाजाल्यार शास्त्रीय संगीताक तांणी साथ दिला. राघवेंद्र गुडी विदुषी भारती प्रताप तशीच जी पंडीत प्रसन्न गुडी पंडीत राघवेंद्र भट रघुनंदन भट पंडीत अनंत कुलकर्णी सिद्धार्थ बेळमण असल मस्त कलाकाराक तांणी हार्मोनी साथ दिवन केल्लो तांकां आमगेले चातुर्मास समिती मंगळूर वेंकटमदेव आळत मंडळी तर्फेन प्रितीन स्वागत करता. संगीत रक्तांतू येवचें भजन येवचें रक्तांतूच ते उद्दीपन करचें मात्र आमगेलें काम. प्रत्येक जनालांतू वेद पुराण रक्तांतू केसी नारायणाच्या रंगा प्रवचन करतना सांगेल आसा. वेद पुराण पुरा आमगे रक्तगत जान आसा ताका उद्दीपन करचे खातीर मात्र बटमाल कारण प्रवचन पारायण करून घेवचें. एक उदाहरण सांगची. आमी साना आसतना केलता जी कण्णा मुट्टे काडी गोडे मुद्दिना मोठे उरडे वयतू ते सगळे रामायण सांगता. दशरथ दोळ बंद केलो खंय राम काळ रान्ना चमकल खंय उद्दिना मोठे म्हळ्यार उड्डू गुडगुडे अंकार प्रत्येक हुरळे वयतू रावण गेलो. नम्मे हक्की बिट्टे बिट्टे निम्मे हक्की हिडिದುಕೊಳ್ಳಿ देवा मिगेल हंकार सोडलो तुगेल हांव चरण धरता असं म्हणून एक साना एक वाक्यांतू सगळे रामायण आमगेल जिवनांतू आयकता आमकां गोत न्हय जावन आसता. सगळ्याची श्रीलता देवदत्ताले धर्मपत्नी तिगेल बापूज व्हडले तबलिस्ट हरिदास शेणे आनी शोभा शेणे तलचेरी तांगेले चेडू. तिगेल भाव आजी तबला बसला तशी धूव ताळे बसला. परिचय कोरक म्हणून चिरपरिचित जावन असेल तांगेले तोंड. देवदत्ताक हे का तागेले चेडूवाक ताका बी म्हाका काम मेळनाशें पळय तितले का तबलाक एक हें जावं तांगेले हविरत जावन असेल सहकार तांकां देवदत्ता दिलेलो आसा. आयचे हे भजन संध्याक चातुर्मास समिती आनी वेंकटरमण आळत मंडळ तर प्रितीन स्वागत करता. मिगेल 2 उत्तर रमेश दादा.
ತಾನ್ಪುರ अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविथा महापुण्य राशी तया आठविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वराची
पुंडलीकवरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सब संतन की जय। जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय। श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर। राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र। राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र। श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर। शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण। कृष्ण हरे जय जय राम 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 कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय 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 जय राम
गळा तुळसी हार कासे पितांबर गळा तुळसी हार कासे पितांबर आवडे निरंतर आवडे निरंतर आवडे निरंतर हेंची ध्यान सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवणी मकर कुंडले तळपती श्रवणी
मध्वांतर्गत वेद व्यासा मध्वांतर्गत वेद व्यासा मध्वांतर्गत वेद व्यासा मध्वांतर्गत वेद व्यासा आयु शुद्ध मूर्तिये सर्वेशा मध्वांतर्गत वेद व्यासा मध्वांतर्गत वेद व्यासा आयु शुद्ध मूर्तिये सर्वेशा मध्वांतर्गत वेद व्यासा ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಾದಿಗೊಳ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸೋ ದೇವರ ದೇವ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಶಾಪಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಲೋಪವಾಗಿ ಅಪಾರ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಾಯೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡು ಪಾಪ ವಿರಹಿತಳಾದ ಯಮುನೆಯು ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಾಯೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡು ಪಾಪ ವಿರಹಿತಳಾದ ಯಮುನೆಯು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಪೆಣ್ಣಿನ ರೂಪಗೊಲಿದವನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ತತ್ವವಾದಿ ಜನರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ತತ್ವವಾದಿ ಜನರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲು ನೇರಿನಿ ಸುರರು ಮೊರೆ ಇಡಲು ನಾನಾ ವೇದಾಂತಗಳ ವಿಭಾಗಿಸಲು ಮೋದದಿಂದಲೇ ತತ್ವಬೋಧಕ ವೇದ ಸೂತ್ರ ಪುರಾಣ ರಚಿಸಿ ದುವಾದಿಗಳ ನಿರ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸಾಧು ವಂದಿತ ಬಾದರಾಯಣ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಆಯು ಶುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಸರ್ವೇ
ಸುಮತಿಗಳಿಗಿನಿ ಬೋಧಿಸಿದೆ ಮೆಕ್ಕ ಕುಮತಿಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದೆ ಸುಮತಿಗಳಿಗಿನಿ ಬೋಧಿಸಿದೆ ಮಿಕ್ಕ ಕುಮತಿಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದೆ ಹಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಜಗದ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದೆ ವಿಮಲ ರೂಪನ ಕಮಲನಾಭನೆ ರಮೆಯ ರಸನೆ ರಮ್ಯ ಚರಿತನೆ ವಿಮಲ ರೂಪನೆ ಕಮಲನಾಭನೆ ರಮೆಯ ರಸನೆ ರಮ್ಯ ಚರಿತನೆ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ನಮಿಸುವೆನು ಭಯವದನ ಮೂರ್ತಿ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಆಯು ಶುದ್ಧ ಮೂರುತಿಯೇ ಸರ್ವೇಶ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ವೇದ ವ್ಯಾಸ. ಒಂಚೂರು ಮೈಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಕೂಡ. काया ही पंढरी आत्म हा विठ्ठल नांद तो केवळ पांडुरंग काया ही पंढरी आत्म हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्म हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्म हा विठ्ठल नांदतो केवळ नांदतो केवळ नांदतो केवळ पांडुरंग काया ही पंढरी आत्म हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्म हा विठ्ठल
भाव भक्ति प्रेमा उदरत बाही बरबार शोभता है बरबार शोभता है बरबार शोभता है पांडुरंग काया ही पंढरी आत्मा काया ही पंढरी आत्मा दया क्षमा शांति दया क्षमा शांति दया क्षमा शांति हेची बाळवंत दया क्षमा शांति दया क्षमा शांति दया क्षमा शांति हेची बाळवंत मिळाला से थाट मिळाला से थाट मिळाला से थाट वैष्णवांझा काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद ध्यान ध्यान पूजा विवेक आनंद ज्ञान ध्यान पूजा विवेक आनंद आज वेणुनाद आज वेणुनाद शोभत से काया ही पंढरी आत्मा हा काया ही पंढरी आत्मा हा दश इंद्रियांचा एक मेळ केला दश इंद्रियांचा एक मेळ केला ऐसा गोफाळाला ऐसा गोफाळाला ऐसा गोफाळाला होत असे काया ही पंढरी आत्मा हा काया ही पंढरी आत्मा हा देखिली पंढरी देही जनिवारी देखिली पंढरी 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 देखिली पंढरी देही जनिवारी पंढरी पंढरी पंढरी
नांदतो केवळ नांदतो केवळ पांडुरंगा काया ही पंढरी आत्म हा विठ्ठल आत्म हा विठ्ठल आत्म हा विठ्ठल. शुंभ विदारिणी माथ भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी माता भवानी शुंभ विदारिणी माता भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी. आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणे आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणे आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी जगज्जननी कहु वेद बखानी जगज्जननी कहु वेद बखानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी. ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो ध्यान दरत सुर नर मुनि ज्ञानी ध्यान दरत सुर नर मुनि ज्ञानी ध्यान दरत सुर नर मुनि ज्ञानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी. अष्टभुजा कर खड्ग विराज अष्टभुजा कर खड्ग विराज अष्टभुजा कर खड्ग विराज सिंह सवार सखल वरदान सिंह सवार सकल वरदान जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी
कानोबा 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 तुझे गोंगडी चांगले रे 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 आम्हासी का दिल मांगली रे आम्हासी का दिल मांगली रे आम्हासी का दिल मांगली रे कानोबा तुझे गोंगडी चांगले रे कानोबा तुझे गोंगडी चांगले रे कानोबा तुझे गोंगडी चांगले स्वगत सच्चिदानंद मिळोनी स्वगत सच्चिदानंद मिळोनी शुद्ध सत्वगुण विणले रे शुद्ध सत्वगुण विणले रे स्वगत सच्चिदानंद मिळोनी स्वगत सच्चिदानंद मिळोनी शुद्ध सत्वगुण विणले रे षड्गुण गोंडे रत्न सडित तुझ षड्गुण गोंडे रत्न सडित तुझ श्याम सुंदर शोभली रे कानोबा 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 तुझी गोंगडी चांगले रे कानोबा तुझे गोंगडी चांगले रे आम्हासी का दिल मांगली रे आम्हासी का दिल मांगली रे कानोबा तुझी गोंगडी चांगले रे काम कर्म अविद्या त्रिगुण काम कर्म अविद्या त्रिगुण पंचभूतानि विणले रे रक्तरेत दुर्गंधी जंतु रक्तरेत दुर्गंधी जंतु नरकमुतानि भरली रे 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 रक्तरेत दुर्गंधी जंतु नरकमुतानि भरली रे कानोबा 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 तुझी गोंगडी
षड्विकार षड्वैरी मिळोनी षड्विकार षड्वैरी मिळोनी तापत्रयाने विणली रे तापत्रयाने विणली रे नवा ठाई गाठून गेली नवा ठाई गाठून गेली तित्व अमासी धिरली रे दिदली 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 रे कानोबा तुझे गोंगली चांगली रे कानोबा तुझे गोंगली चांगली रे ऋषि मुनि जाता मुखी नाम गाता ऋषि मुनि गाता मुखी नाम गाता मुखी नाम गाता मुखी नाम ऋषि मुनि जाता मुखी नाम गाता संदेह व्रती विरले रे संदेह व्रती विरले रे ऋषि मुनि गाता मुखी नाम गाता ऋषि मुनि गाता मुखी नाम गाता संदेह व्रती विरले आफर कुमा देवी बरु विठ्ठलू आफर कुमा देवी बरु विठ्ठलू तत्पदी वृत्ती मुरली रे 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 खुमा देवी वरु विठ्ठलू तत्पदी वृत्ती मुरली रे कानोबा 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 तुझी गोंगली चांगली रे कानोबा तुझे गोंगली चांगली रे आमासे का दिल मांगली रे आमासे का दिल मांगली रे कानोबा तुझे गोंगली
माझा भाव तुझे चरणी माझा भाव तुझे चरणी माझा भाव तुझे चरणी तुझे रूप माझे नयनी तुझे रूप माझे नयनी माझा भाव तुझे चरणी माझा भाव तुझे चरणी सांभळलो एकामेका सांभळलो एकामेका सांभळलो एकामेका जन्मोजन्मी मोहे सुठाता मोहे सुखता माझा भाव तुझे चरणी माझा भाव तुझे चरणी कामोदिनी माझेर माया कामोदिनी
नमो 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 दुर्गे नमो 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 दुर्गे सुखकरणी 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 नमो नमो अम्बे दुःखहरणी नमो नमो दुःखहरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी निरंकार है ज्योति तुम्हारी निरंकार है ज्योति तुम्हारी भूलोक फैली उजियारी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे सुखकरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी त्रिभुलोक में है उजियारी नमो नमो अम्बे सुखकरणी नमो नमो अम्बे सुखकरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी त्रिभुलोक में है उजियारी रूप माथ को अधिक चुकावे रूप माथ को अधिक चुकावे भरत तर चरण अति सुख पावे भरत तर चरण अति सुख पावे रूप माथ को अधिक चुकावे रूप नमो नमो आ आ रूप माच को अधिक चुकावे भरत चर चरण अति सुख पावे तुम संसारी शक्ति लेकिना तुम संसारी शक्ति लेकिना पालन तू पन्न जन दीना पालन है तू पन्न जन दीना नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी
करुणा पूरी जगपाला तुम ही आए सुंदर बाला तुम ही आए सुंदर बाला प्रलय काल तब नाचन हारी प्रलय काल तब नाचन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारे तुम गौरी शिव तुम गौरी शिव शंकर प्यारे नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे निरंकार है ज्योति तुम्हारी देवलोक में है उजियारी नमो नमो अम्बे निकटकरणी नमो नमो अम्बे सुतकरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी देवलोक में है उजियारी जब लगती है दया फल पाही जब लगती है दया फल पाही जब लगती है दया फल पाही तुम राजस हम सदा सुनाए तुम राजस हम सदा सुनाए तुम राजस हम सदा सुनाए नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख हरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी निरंकार ज्योति तुम्हारी देवलोक कैली उजियारी नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे नमो नमो दुर्गे नमो नमो दुर्गे श्री संयमेन्द्र करुणा सागर विष्णु भक्ति करोदिति चंदन हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमेन्द्र करुणा सागर विष्णु भक्ति करोदिति चंदन हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमेन्द्र करुणा सागर विष्णु भक्ति करोदिति चंदन हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर रक्ताचे यंकार स्वामी संयमेन्द्र भक्तवत्सल गुरु
करुणासागर जिष्णु भक्ति करोति चंद हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय प्रति सुंदर श्री संयमेन्द्र करुणासागर जिष्णु भक्ति करोति चंद हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय प्रति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ रक्षण शुभ नाम शुभ गुण
वैष्णवा घरी सर्व काळ वैष्णवा घरी सर्व काळ सदा 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 ऋणसणती ताळ वैष्णवा घरी सर्व काळ सदा ऋणसणती ताळ सदा ऋणसणती ताळ सदा ऋणसणती ताळ वैष्णवा घरी सर्व काळ वैष्णवा घरी सर्व काळ सदा ऋणसणती ताळ सदा ऋणसणती ताळ सदा ऋणसणती ताळ
ಕಾಹೆ ನಾಮನೆ ನೆನತಿ ಕಾಹೆ अखंड विठ्ठल पारी चित्त अखंड विठ्ठल पारी चित्त अखंड विठ्ठल पारी विठ्ठल पारी विठ्ठल पारी वैष्णवा करी सर्वकाळ रणगणते ताळ सदा रणगणते ताळ सदा रणगणते ताळ रणगणते ताळ रणगणते ताळ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಸದಾ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಸದಾ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಸದಾ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಸದಾ ಮಾನವರೇನು ಮಾಡುವರೋ ರಂಗ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಸದಾ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಸದಾ ಮಾನವರೇನು ಮಾಡುವರೋ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಸದಾ ಮತ್ಸರಿಸುವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಚ್ಯುತನಿನದೊಂದು ದಯೆಯಿರಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ದೇವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಬಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ದೇವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ದೇವ ಕೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ಮುತ್ತುದಗಳೋ ರಂಗ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರದು ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಾನವರೇನು ಮಾಡುವರೋ ರಂಗ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಧೂಳಲಿ ಕುದುರೆ ವಯ್ಯಾರದಿ ಕುಣಿಯಲು ಧೂಳು ರವಿಯ ಮುಸುಕುವುದೇ ಧೂಳಲಿ ಕುದುರೆ ವಯ್ಯಾರದಿ ಕುಣಿಯಲು ಧೂಳು ರವಿಯ ಮುಸುಕುವುದೇ ಆಡಿದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕದಳುಂಟೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕದೊಳುಂಟೆ ಗಾಳಿಗೆ ಗಿರಿಯು ಅಲ್ಲಾಡಬಲ್ಲದೆ ರಂಗ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಾನವರೇನು ಮಾಡುವರೋ ರಂಗ ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟು ಕಂಡು ಕಳ್ಳ ಕನ್ನ ಬಿಕ್ಕಲು ಅವನ ವಶಬಹುದೇ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟು ಕಂಡು ಕಳ್ಳ ಕನ್ನ ಬಿಕ್ಕಲು ಅವನ ವಶಬಹುದೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ನೀ ಎನ್ನ ಸಲೋ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನೀ ಎನ್ನ ಸಲೋ ದೇವಾ हरि ओम आयचे भजन संध्याचे अंतिम हंतारिन पौलाची नानिन्न ध्यानदೊಳಿರಲು सदा ಮಿಕ್ಕ ಮಾನವರಿನ್ ಮಾಡುವರು जर तू देवाल सेव करताना स्वाम्याल सेवकन मस्त उलयताच
तक मन दिन अशी देवा वैरी श्रद्धेरी आम्ही सेव केलं म्हणजे देव खंडित घेता म्हणाल त्या पुरंदरदासाला भजन मस्त प्रेरणादायक आमकां आयच्या कार्यक्रमाक हे फुडें अंतीम फुडें एक 2-3 सूचन दिवचें आसा पायच्या दिवसाक पंचादिवसू महाभारत पुराणाचें प्रवचन आयच्या मणकेची विद्वान हरीश प्रसाद शर्मा त्यांनी करचे आसा 6 तोलान सभा साधताय तदनंतर बंबईचे ख्यात गायक आमगेले समाजाचे एम पद्मनाभ पै बळग तांगेले भजन संध्या आसा आयतारा परा अपास हे वेदिका हे चातुर्मासांतू युवकांक मस्त अवकाश दिवका आमगेल समाजाक विंगड वेदीक ना आमगेल समाजा मेळचे आमगेल स्वाम्याल कार्यक्रम ना जाल्यार देवस्थाना कार्यक्रमांतूच आमकां कल्चरल की ना जाल्यार धार्मीक करचे अवकाश आमगेल समाजान आमकां कोण दिला तशी परा मंजेश्वरचे 2 जण युवा कलाकारांक भजन संध्या आसा 19 तारीखेक परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले जन्म नक्षत्र होड दिवस आमकां काशी मठ शिष्यवर्धांक खंडापडी एक होड पर्व काल त्या दिवस विशेष जावन आशिल्ले कार्यक्रम शिष्यवर्गांत घडोवन घेवंक प्रयत्न केला हवन तशीच विशेष बोरी समाराधना त्या दिवस तिरुपतीचे प्रत्येक हांगा त्या समाराधने भाग घेते सर्व जण तिरुपती एक गुंडो संजय सभा कार्यक्रम आसा सोमारा 19 तारीख तशीच 25 तारीखेक मळा अमास प्रत्येक चातुर्मासांतू करच्या म्हणजे बालभोजना कार्यक्रम आसा 3 वर्स तुलान 9 वर्स भितरचे चेल्लो चेल्ली चेडवांक आशिल्ले हावस ऑफ ताणें तांगेलें नांव भायर कावंटर आसा ते दिनकर कामत म्हूण आसा तागे लागीं म्हाका वचून तुमगेलें नांव चेडवां नांव रिजिस्टर करिता नाजाल्यार वॉट्सॅपार मॅसेज जाल्यार त्या फोन नंबराक वॉट्सॅप नाजाल्यार कॉल करून तुमगेलें चेडवां नांव दिवीत आतां हे वेदिकेर 1.5 घंटो तुलान मस्त चंद रितीरी आमगेले गांवचो आमगेले इद्राक केन्ना आशिल्लो देवदत्ताले कार्यक्रम अति सुंदर रितीरी श्रोतगण आयकलेलो आसा तांकां पैसेलच्या रत्नाकर पै आनी सुजाता पै दंपती त्यांनी वेदिकेर येवन तांकां गौरव दिवका म्हणून विनंती करता विशेष जावन आयच्या दिवसाक एक आकर्शण कसं म्हळ्यार रंगपैमा ऑयलेनार तांगेले एका बॅकग्रावंड दिला त्या चंद आहे आयचे सगळेच कार्यक्रम एक मुकट मनीस देवदत्त प्रभुना हे चातुर्मास समिती कौन्सिल ऑफ ट्रस्टीज है मंगळूर वेंकटरमण देवस्थान दिलेले गौरव स्वीकार करको म्हणून विनंती करता तशीच रंगपैमा 73 चिरयुवका म्हणटा आमी कन्नडान आज जाल्यार तेंच एक्टिवनेस 10 वर्सां फुडें हांव कल्चर पळयला रंगमामाक आज सेमच कसलेय गेल्यान तूं भरती धन्य आनी 100 वर्सां आमगे लोटूच्याशी त्यांनी कल्चरल कार्यक्रमान भाग घेतास का मलगडाला त्या कल आम्ही पळो का आम्ही शिकू का म्हणून तांगेला विनंती करतास तशी जी सप्रे हार्मोनियम तांकांय श्रीलताक मायेन शाल घालून गौरव देवक म्हणून विनंती करता आसा नेक्स्ट शैलेशणी तिगेले भाव देवदत्ताल मेवणो
ताकाय गौरव दिवक म्हण लास्टाक आजी फर्स्ट टायमा तागेले दुवेन एका हे रंग मंडपांत तूं एक भजन म्हणला आम्ही आशे करता 10 वर्सां व्हड आर्टिस्ट जावन हे मुखारची घडचेच आसले एका कार्यक्रम म्हटल्यार देवान तिका पर्सनली जावन आशिल्ले कार्यक्रम देवाला दिवक आनी तिका लायक एका संगीता ज्ञान दिवक म्हणून सांगता मिगेल 2 उत्तरां रमेश धन्यवाद. ह्या कार्यक्रम आज चंदायर चोरका म्हणून हांवें सुरेख वीर व्यंकटेशा मागिल्ले आसा त्या प्रकारे चंदायर जावन जाल्ला तातूं हे ताजी म्हाका आशिल्ले पुरा जाणांक सर्वप्रथम जावन आमगेले गुरू मामा नागेश मामा आनी सर्व कमिटीचे सर्व मेंबर्स तांणी आमगेले एक प्रोग्राम तूं मस्त सेवा केला रे देवस्थानांत तूं म्हूण सांगून म्हाका सांगून तांणी एक अवकाश दिला त्या अवकाश दिल्ल्याक हांव मस्त ऋणी जावन आसा. मिगेल गुत्त आशिल्लें हांव तबला आर्टिस्ट मेन जाल्यार हांव फुडले कोण सान आसतना मेल गुरू रामण्णा पै म्हणून तो तबलो आनी म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ वोकला ज्ञान दिला ताणें ताका भीमसेन जोशी म्हळ्यार भारी प्रिती. भीमसेन जोशी तागेले घरकट राबून आशिल्लो तशी हांव तें आयकून भीमसेन जोशीले म्हणचे सान आसतना भीमसेन जोशी हांगा वेंकटरमण देवस्थानांत केन्ना येता म्हूण काय रंग मागोतच पुराय 75 years प्रोग्राम तागेले भीमसेन जोशीले देवस्थानांत जालेले आमी सर्व तागेले प्रोग्राम प्रत्येक प्रोग्राम अटेंड केला संतवाणी क्लासिकल पुराय आमी भारी आमी एक भाग्यशाली म्हणत दिता म्हळ्यार तसले एक महान कलाकार आनी हे जल्मा कोणा जावना जावचे ना हांव अनेक भीमसेन जोशी जावचे ना कितलेय म्हणच्या पुराची भीमसेन जोशी लागून कोणूय नाचे हे मिगेल एक अनुभव हांव सांगचे प्रत्येक तागेले क्लासिकल जावं तुगेले भजन जावं हिंदी भजन जावं कन्नड भजन जावं मराठी भजन जावं ताका एक नमने तागेले प्रेजेंटेशन तागेले वॉयसा गांभीर्य अद्भुत तशी हांव आज मिगेले आनी ते रत्नाकर पै मामाले संबंध कसन म्हळ्यार तांणी येवन म्हाका शाल घाल्यार म्हाका भारी खूश जाली. तांगेले सगळे फॅमिलीक हांवें तबलो शिकयला तें मिगेल भाग्य आनी आज थंय तांणी मिगेल्यागी तितले एक बांधव्य आसा की ते कशी रंग मामा सी तशी तांणी आसाची त्या मिगेल भाग्याची त्या वेंकटरमणान म्हाका दिलें भाग्य तें त्या म्हळ्यार पुराय शिश्य गुरू शिश्य एकल्याक आसनाची हें एक अद्भुत जावन आसा त्या म्हळ्यार ताका मेन कारण रंग मामूची तशीच अनेक साथीदार प्रकाश सप्रे तावे चंदुकूं वाजयला हांव कसलें ना जाल्यार मिगेल एक उतराक रिक्वेस्ट तांणी आयलीच बाप भारी व्हड भाग्य मिगेल तशीच अनेक मिगेल मेवणो जाल्यार लायक नांवां दीक तो बेंगलोरांत शैलेश शेणे म्हणून तो आयला देवान हाडयला ताका तशीच मिगेली बायल तांणी कितलें मिगेल उठो आसताची हांव कसो सांगता की तेच तांणी फॉलो करताची तांणी येनातल्यान मिगेल प्रोग्राम जायना त्या खंडीतच तो आनी मिगेल चाल्लो आज बेंगलोरांत नाजाल्यार तो पकाव बसत आशिल्लो ताका कामाक निमित्त तो देवान दिल्लेलें काम ताका तेजे प्रकार तो बेंगलोराचो मुखाला तशी ताळेक आमगेले धनाश्री प्रभू ह्या पुरा जनांक हांव वंदन करता. एक 2 भैरव म्हणटा. देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि
विश्वं विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य चराचरस्य देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद देवी शक्ति अनंत वीर्या तुम्हें शक्ति अनंत वीर्या विश्वसुवीर्यं परमसिमानं विश्वसुवीर्यं परमसिमानं सम्मोहितं देवी समस्तं येकं सम्मोहितं देवी समस्तं येकं त्वमेकसन्ना भुवि मुक्तिरूपम् देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद देवी प्रपन्नातिहरे चंद्रवदन मंदहास्य प्रेम रूप
सकल लोक पूजिताय मोहनांगा रक्ष मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा इंद्रतीर्थ पाहि मां सोदेन्द्रतीर्थ पाहि मां भक्तलोक हृदयवास भक्तवत्सल पाहि मां भक्तलोक हृदयवास भक्तवत्सल पाहि मां पापहरणा पुण्यशीला पापहरणा पुण्यशीला परमपुरुषा रक्ष मां परमपुरुषा रक्ष मां परमपुरुषा रक्ष मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा इंद्रतीर्थ पाहि मां सोदेन्द्रतीर्थ पाहि मां दिव्यकाशी मठनिवास दिव्यकाशी मठनिवास स्वामीनाथ रक्ष मां स्वामीनाथ स्वामीनाथ रक्ष मां दिव्यकाशी मठनिवास स्वामीनाथ रक्ष मां चित्स्वरूपा चिदानन्द व्यास रघुपते रक्ष मां